आयच्या दिसा रेतीर सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात हांगासर शिवमोगा तावन आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक वळखीचे, तुमी जाणात, तांकां तुमी आयकलां, टीव्हीर डिवायन वर्डाचेर तुमी पळयलां. फादर पियूश डिसोजा शिवमोगा DCCचे सकाळीं हांगासर ते बेगीन आयल्यात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत करतां. सांगातास आमकां कंतारां करून गितां गावन मागण्यो करून कुमो करतात आमचे ब्रदर जॉन फेरार जावन ते येतात. हर एका सोनवारा दीस हांगासर ते येतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत करतां आनी तुमकां आयच्या दिसा हो अर्द दीस बरें मागतां. मोरयेमायेची कृपा, मोरयेमायेची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka samay Jesu. Argan tuka samya Jesu. Oglap tuka samay Jesu. Oglap tuka samya Jesu. Aradan tuka samay Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Jai jai tuka samay Jesu. Jai jai tuka samya Jesu. Man tuka samay Jesu. Man tuka samya Jesu. Gaurav tuka samay Jesu. Dan tuka samya Jesu. Argan tuka samay Jesu. Argan tuka samya Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गा आनी संवसाराक एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. ह्या गितां मरिफात आमच्या जेजूक आमी अर्गां दिवया आनी आयचे रितीर आमी भक्तीपणी आयचे नव्यान भक्तीपणी आराम करया. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसाराक एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गान संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. परत जेजूचें नांव कितलें वर्तें, कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें. सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसाराक सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव. Praise the Lord. कीर्तनांत 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, कीर्तनांत 47 पहिली ओळ अशें म्हणटा. कोणी म्हणून बायबल लागी कीर्तन 47 पहिली ओळ. थंयसर कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, स राष्ट्रानो ताळयो पेटा. वगच पळय नाका, कितें करा, ताळयो पेटा. उल्हासाची संतोषाची बोबाट बोबाट मारा. म्हळ्यार इल्लें व्हडल्यान गावचें, व्हडल्यान सिंग करचें, ते ताळयो पेटलो आवाज आयकचे वयगीन अशें. नाजाल्यार अशें अशें केल्यार कांयच बदलावण जायना. भलायकी मेळना, अर्गाय मेळना वयगीन. तेका सांगता मेळना काय वेगी ताळयो पेटोन सांगता. ओके. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव. आमी हर एकलीं आमचें नांव वर्तें जावं आमी चिंतना. आतां एक वेळ आमकां आयला आमचें नांव वर्तें न्ही. कित्याक म्हळ्यार कीर्तनांत 115 वर्सेस 1 सांगता आमकां, म्हाका न्ही, आमकां न्ही, आमकां न्ही सर्वेस्परा, तुज्या नांवाक जावं ती सर्व महिमा. त्या देखून आमी आज हांगासर सांगता मेळ्ळां, कित्याक म्हळ्यार ताज्या नांवाक आमी महिमा दिवंक. त्या देखून आमी व्हडा ताळेन गावया. हें गीत अशें आसा, जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गा आनी संवसारार एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सांगता मेळ, ताळयो पेटोवन गावया. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गा संवसारार सर्गानी संवसारान एकच तें जावन नांव आसा तें जावन जेजूचें आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव
तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्गांनी सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव परत जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवोन दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतान लागले व्यक्ती लागीं जेजू येता आसतना तो पयस्तोन म्हणलो देवाच्या पुता तूं म्हजे लागीं कित्याक येता आमच्या विनाश करूंक आयले गी देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांव बोळादीक नांव देवसारांतून सुटका मेळचें नांव पिडा शिडा गुण करचें नांव आमकां हर एक लेकी समाधान शांती दिवचें नांव. आमी आयकता दरदूजाच्या कृत्या पुस्तकांत 4 अध्याय 12 वळीन सर्ग आनी संवसारामध्ये एकच नांव देवान दिलें तें जावन आसा जेजूचें नांव. मगोच्या संवसारांत आसलेल्या हर एका वस्तूंक एक नांव आसा गांवांक एक नांव आसा हर एका रसल्या जिवींक एक नांव आसा मगोच्या हर एका जागेक एक नांव आसा हर एका नांवाकी प्रास वर्तें नांव एक आसा तें जेजूचें नांव. तें नांव उलो मारल्या वेळार सुटका सोडवण आशिर्वाद आमकां मेळटा. देखून पळया आमी स्तुती करता आसतना कितली भलायकी आमकां बरी मेळटा खंयतून मेळटा गे म्हण सांगल्यार गुण जायना म्हणली भलायकी मेळना म्हण सांगलें. डॉक्टर म्हणटा पर्मनंट तुवें कश्टाचें आशेंत म्हण सांगलें जाल्यार जेजूचें नांव उलो मारल्या वेळार स्तुती केल्ल्या वेळार अर्गां होगळाप आमी दिता आसतना भलायकी आमची जाली नवी जिणी आमकां मेळ्ळी खंयतून मेळ्ळी जेजूचें नांव वर्तें नांव सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव. देखून आमी सांगता मेळगाव्या सैतानाक दवडूंचें नांव तें जेजूचें नांव आमचें तें आसलें बेबिरांत पयस करचें नांव तें जेजूचें नांव पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सांगता मेळगाव्या सैतानाक दवडूंचें नांव बेबिरांत पयस करचें नांव पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव बेबिरांत पयस करचें बिरान पयस करचें नांव पिडा शिडा बरें करचें पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. तें जावन आसा जेजूचें नांव. परत गावया सैतानाक धांवडावचें नांव बेबिरांत पयस करचें बिरान पयस करचें नांव पिडा शिडा बरें करचें पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव. सांगात गावया जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवोन दिवचें जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवोन दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवोन दिवचें जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवोन दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जिणयेंत अंधकार फंकल्या वेळार उजवाड नातल्या वेळार काळो कुतो जिणी जाल्ल्या वेळार खंयसर म्हाका उजवाड मेळटा म्हूण सोदून गेल्ल्या वेळार जेजूचें नांव आमकां हर एकलें की उजवाड दिवचें उजवाड फांकुचें. कित्याक म्हळ्यार
जेजू आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत उजवाड जावन आसा मोगाचें नांव. अजापां करचें नांव जेजू लागीं मागले वेळार अजापांनी म्हणलें बरी. आमकां कितले पटेन जेजून राखलां मोगाचें नांव. कितलें अवघडां जावंक पुरो, पिडा जावंक पुरो, कोरोना येवन गेल्यारी आनी खंयची पिडा आयल्यारी देवान म्हाका आनी तुका आनीकी रावला. अजापांनी म्हणलें बरी. देवान म्हाका आनी तुका रावला, राखला. हर एक पटी आमी कुमसारा साक्रामेंतांत थंयसर वचून पाद्र्या लागीं वचून दिंबी घालून सोम्या म्हजी पातकां बक्षी म्हूण मागले वेळार मोगाचें न्हू. आमची हर एक पातकां जेजूक दिल्ली समर्पण करून दिल्ल्या वेळार खंयचेंय लिपोवन दवरनासतना हर एक पातकां हांवें सांगल्या वेळार नवें जिविताचें देणें काणी घेवन पाटी आयिल्ले दीस कितले आसा आमच्या जिवितांत. कितलें मोतीक समाधान आमकां मेळ्ळां. खंयतून मेळ्ळें मोगाचें न्हू. जेजूचें नांव, त्या नांवान मागल्या वेळार सुटका मेळटा. थंयसर वचून आमचे हर एक पातकां आमी सांगल्या वेळार बुजवण आमकां मेळटा. कितली गी वजण आमची उणी जाता. नवें जिवीत देणें जावन थंयसर जेजू आमकां फावो करता. थंय जावन आसा एक बोळादीक नांव, सक्तेवंत नांव देवान मनशाक दिल्लें. तें जावन आसा जेजूचें नांव. तें नांव कोण पुरा उलो मारता तांकां हर एकलें की सरवण लाभता. हर एकलें की सरवण लाभता. त्या देखून उजवाड दिवचें नांव तें, अजापां करचें नांव तें, नवें जिवीत आमकां हर एकलें की दिवचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सांगता मेळ्ळा आमी गावया. उजवाड दिवचें तें नांव, अजापां करचें तें नांव, अजापां करचें तें नांव, नवें जिवीत दिवचें न्ही. नवें जिवीत दिवचें तें नांव. तें जावन आसा जेजूचें नांव. तें जावन आसा जेजूचें नांव. उजवाड दिवचें, उजवाड दिवचें तें नांव, अजापां करचें तें नांव, नवें जिवीत दिवचें. नवें जिवीत दिवचें तें नांव. तें जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारांत एकच नांव. तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारांत एकच नांव. तें जावन आसा जेजूचें नांव. आमी वाचता रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 9वी ओळ. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 9वी ओळ. थंयसर आमी आयकता जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वचन आमकां सरवण खंय आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 9वी ओळ आमकां सांगता जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सरवण लाभतली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक हात आमचो वयर करया सांगता आमी सांगया रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 10 अध्याय 9वी ओळ. 9वी ओळ. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तुज्या तूं वोंटांनी परगट उसरशी जाल्यार. तूं बरगट उसरशी तूं जाल्यार. परगट उसरशी जाल्यार बरगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार सतमनशी तुका जाल्यार सडवण मेळटली. तुका सोडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सोडवण मेळटली. इत्याक कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें देवाचें नितीवंतपण नितीवंतपण तोंडाचे उसरण्याद्वारी तोंडांत उसरल्याद्वारे तुका तारण लाभतलें. तुका तारण लाभतलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सांगता मेळ्ळें परत आमी गावया जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव. देवान मनशाक कुळाक दिल्लें एक नांव सोडवण दिवचें तसलें एकच नांव संवसारांत
तें जावन आसा जेजूचें नांव संगता मेळून गावया. जेजूचें नांव कितें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सांगाता जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें जेजूचें नांव कितें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितें व्हरतें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारान एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. दळदंक्या जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गानी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. देवान मनशाक दिल्लें व्हरतें नांव क्रिस्तावांक मात्र न्ही मनशाक कुळाक दिल्लें व्हरतें नांव जेजूचें नांव. तें नांव उलो मारतल्यांक भलायकी, तें नांव उलो मारतल्यांक पिडा शिड्यातून सुटका, देंवसार खोट्या जिवितांतून सुटका. देवाचो मोग अनुभव करूंक देवान दिल्लें आनी एक नांव जावन आसा जेजू, जीजस, येसू, येशू प्रभू. एकच नांव मनशाक देवान दिल्लें.
अर्गा तुका सोम्या जेजू Erga tuka samya Jesu, सोम्या जेजू samya Jesu. तुझे वर्ते नाव तुझे वर्ते नाव आज आज आम्ही परत आणि परत आम्ही परत आणि परत आमच्या तोंडांत आमच्या तोंडात आम्ही आम्ही उलो मारत असताना उलो मारत असताना तुझे नाव तुझे नाव वडा ताळ्यांत वडा थाळ्या आम्ही आपयत असताना आम्ही आपयत असताना आमचो आमचो ताळो तो ऐकून घे तळो तू ऐकून घे आमकां कुरपा सर्गींतोन देवई आमकां कृपा सर्गीतावन दे आमकां कुरपा सर्गींतोन देवई आमकां कृपा सर्गींतावन देवय जेजू जिसू आम्ही तुझे लागीं आम्ही तुझे लागीं आमचे हर एक दुःख आमचे हर एक कंत बेजाराई कंत बेसराय उणेपण उणेपण अस्खतकाई अस्कत काय समर्पण दिवंक आयल्या समर्पण दिवं सोम्या सोम्या केवळ तुझी उतरां तुझी उतरां म्हाका भलायकी दिवंक शकतात भलायकी दिवंक शकता समाधान दिवंक शकतात समाधान दिवंक शकता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गांका समया जिसू ओगलाप तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका समया जिसू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका समया जिसू मान तुका सोम्या मान जेजू तुका समया जिसू गौरव तुका सोम्या गौरव जेजू तुका समया जिसू गौरव तुका सोम्या जेजू आप तुका समया महिमा तुका सोम्या महिमा जेजू तुका समया जिसू वाकणी तुका सोम्या जेजू वाकणी तुका समया हालेलुया 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 दोनी आमचे हात वयर बरया सोम्याचे नाव उलो मरया आणि स्तुती करया हालेलुया 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 सगळा महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू आमच्या लागी बोलूनच्या आमच्या जेजू तुका सगळा आराधन महिमा तुका जेजू आमचो देव आमचो मोग करताय आमकां हर एक दीस म्हणल्यार राखताय आमकां जाय आसले हर एक आशीर्वादाचो फावो करताय हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. स्तोत्रा देवा काल म्हणसर म्हाका राखले आनी मुखारी म्हाका तूं राखताय आमकां हर एकलें कितें गीत कळीत आसा ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ हें गीत आमी सांगत मेळना आमी गव्या सम्यांक आमी ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी ताका अर्गां स्तुती आतां आमी दिवया ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येशु देवा 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 स्तोत्र देवा स्तोत्र स्तोत्र देवा येशु देवा ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ येशु देवा देव आमकां हर एक दीस म्हणल्यार राखता
आमी मागणें केलें देव आयकता. पळय आमी कितली मागणें केल्ली देव आमची मागणी आयकता. काल पर्यंत देवान आमकां राखला, आतां पर्यंत देवान आमकां राखला. तोच देव आमकां मुखारी राखता, आमकां हर एकलें तो सांबाळटा, हात धरून आमकां चलयता. देखून आमी गायलें कितें म्हळ्यार ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. आता पर्यंत ह्या घडये पर्यंत म्हाका राखलाय सोम्या, त्यादकून तुका अर्गा. आनी मुखार म्हजे हात धरून तूं चलयतय, हर एक दीस म्हणले बरी म्हज्या सांगाता तो रावतय. किर्तनांत 91:11 आमकां सांगता, देव आमकां राखोंक आपल्या दुतांक धाडटा खंय आमचे पांय फातराक लागनातले बरी, तोच आमकां राखता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी मात्र सुखान आसतना ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिजे म्हणटा. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो 4 अध्याय 6 ओळ सांपाल आमकां सांगता, तुमी कितें करीचें, जें कितें बरेंपण तुमकां मेळ्ळां आज पर्यंत तुमी देवाक अर्गां दिजे. मागणें करचे पयलें अर्गां दे. देखून आमी गायता गीत कितें म्हळ्यार, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೀಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿದವರು ಆಸ್ಪರ್ಯಂತ ಆತಾಪರ್ಯಂತ ಮಕ ರಾखलो देव आणि मुखारी चलयता, आणि मुखारी चलयता. देखून आमी सोम्याक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. सोम्यान आमकां राखला म्हणटा आसतना आमकां बेजार जाता, संतोष पावतात आमी. संतोष. बेजार जाता गे हे तुमच्या मुखार म्हळ्यार संतोष दिसोंक दिसन ताका दिसरलें, राखला न्ही गे म्हाका देवा, कित्याक राखलाय म्हाका म्हणचें भोगता गी न्ही, म्हाका राखलय न्ही म्हणचें भोगता गी. हां एटलीस्ट आतां म्हण एक स्माईल आयलें. प्रेज द लॉर्ड. सांगता मेळ्ळा आमी गावया, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸಂಗತ ಮೇಳಿದಾವೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸಂಗತ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. हांव सकाळांक दिसता गी, सकाळांक दिसता कोणाक ब्रावन दिसता हात वयर करा पळय. थोड्यांक हांव दिसना गे, इतलो लांब आसा जाल्यार दिसना गे. दिसता गी? हां ओके. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. आमी हांगा गायिल्लें बरें तुमकां आयकता, उलयल्लें बरें आयकता गे. प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्गां दिया. कितले जाणांक तुमी पळोवचे बरी, हांवें पळोवचे बरी, पळोवंक दोळ्याक दिसतना, उलयल्लें कितले जाण आयकना, तुमकां देवान देणें दिलां मोगाचें न्हू. देवाक अर्गां दिया. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ देवा. देवाक आमी अर्गां दिवचें मोगाचें न्हू. आमी मस्तपटी म्हणतो आमचे लागीं कांय ना, कांयच ना आमचे लागीं, आमचे इतलें दुबळें कोणीय ना संवसारांत म्हणून आमी सांगता न्ही गे. कितलें ग्रेस्त काय देवान आमकां दिलां मोगाचें न्हू. हे दोळे कितले पयशे दिला रे, मेळनात. देवान दिल्लें वर्तें देणें. कान आयकुचें सकत देवान दिल्ली, कितलें वर्तें देणें देवान फावो केलां मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवनूच गेल्यार आमकां सोम्या तें ना हें ना, म्हाका तें जाय हें जाय म्हण आमी विसरूंक दिसना. कित्याक म्हळ्यार देवान कितलें पुरो दिलां आमकां, कितलें पुरो दिलां मोगाचें न्हू.
खंय म्हणी आमी बसून देवा म्हाका तुवें कितलें दिलें म्हूण सांगून बसून लेख घालून बसल्यार आमची सगळी जिणी करसिल्यारी सामान लेख मेळचे ना. कित्याक म्हळ्यार मिनटां सेकंडाक म्हणल्यार फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड म्हणल्यार बरी देव आमकां दिवनूच आसता. आमी घेता आनी विसरता. तशें करनाजो मगच्यान आमी देवाक अर्गां दिवचें. वी हॅव टू थँक गॉड फॉर एवरीथींग. वी हॅव टू थँक गॉड फॉर एवरीथींग. तदकून मगच्यान आमी कितें करीचें नोडालेरडू कण्ण कोट्टे स्तोत्र देवा. कितलें बरें पळोवंक संवसार पुरा पळोवंक बरें पाड पुरा पळयता आमी बेगीन. तातूंत पळोवंक देवान आमकां सकत दिला, आयकूंक सकत दिला. तातूंत आमी तें समर्पण दिवया. आमचे कान दोळे समर्पण जेजू सांगया आमी जेजू म्हाका इतले बरें सकत तुवें फावो केले, दोळ्याक दिश्ट दिले, कानाक आयकूंची सकत दिले. तातूंत आमी सांगता मेळ ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां दिवन गावया. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ದೇವ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂಗತ ಮೇಳ ಮಿಂಗವ್ಯ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು 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 ದೇವಾ. मगच्यान आज आमी इगर्जे भितर येता आसतना आमींत सल न्हयला विगिने. कोणी आमकां उखल नाडूं ना, कोणी आमकां बेड्डा समेत घरा भितर तो अंगमसरान दवरून ना, न्हिदूंची बरी करूं ना विगिने. आमींत आमी सल न्हयला. ನಡೆಯಲು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. थोडी वडल तो उबे रावून आसात. कितलो वेळ जालो लेगी लागी हाफ एन आवर जालें विगिने. देवान रावूंक सकत दिला, बसूंक आमकां पांयांक सकत जायना जाल्यार बसूंक जायना. तातूंत देवान आमकां इतलें सकत दिलां मगच्यान आमच्या पांयांक. आमी कितले पयस जाल्यार चलोवंक तयार आसा, कितलो वेळ जाल्यार रावयात आमी. कित्याक म्हळ्यार देवान आमच्या पांयांक सकत दिला. कितले जाणां मगच्यान रावोंकूच जायना, इल्ले वेळ रावले आनी तो पांय धरले बरें दिता विगिने. साबार पिडा पांयांक संबंद जाल्ली आसात. आज आमकां दिल्ल्या सर भलायकेक आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पांयांक ताणें सकत भरला. ती सकत आसल्यान मगच्यान आमी सगळे हांगासर सल न्हयला. इतले वेळ उबे रावलो, बसल्या, परत उबे रावता, परत दिंबी घालता आमी. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां बरी भलायकी आमच्या पांयांक फावो केला. आमच्या पांयांक ताणें बरी भलायकी फावो केला. तातूंत मगच्यान आमी देवाक अर्गां दिवन आसतना, सोमयांक अर्गां दिवन आसतना, ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक आमी अर्गां दिवन आसतना आमकां वावर करूंक देवान दोन घटमूट हात फावो केलात. हे हात आमी वयर उबार सुती करता आसतना कितें पुरा घडटा म्हूण आमी वाचता मयजेच्या जिवनांत कितें घडलें की म्हूण. ताणें हात उबार मागणें केल्ल्या वेळार अजापां घडलीं. अजापां कितें झूज म्हळ्यार कितें तर कळीत नासलें. सैनीक कशें फायट करचें म्हूण कळीत नासलें. इस्रायल पर्जा दुसता आनी देव ताच्या सक्तेन म्हणलें बरी तांकां जय दिता. मोयजेचे हात वयर गेले वेळार. तातूंत मगच्यान आमी आमचे हात वयर कर मागणें करता आसतना, स्तुती करता आसतना ह्या हाताक सकत देवान फावो केला. ती सकत ना जाल्यार कोणायकी हात वयर करूंक, हात उबारूंक साधना. मगच्यान आमकां दिल्ली सकत आमी देवाक समर्पण दिवया आनी सांगया ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನಡೆಯಲು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ, अर्गां दिवंक, वावर करूंक दोन घटमूट हात तुवें म्हाका फावो केले. मदें मदें इल्लें बावळो दूख आसूंक पुरो, इल्लें हांगा जॉयंट पेन आसूंक पुरो, इल्लें काली म्हण आसा जाल्यार देवाचो उडास आमकां येना मगच्यान. तातूंत आमी कितें करीचें आसल्या हर एका बेसावांक आमी देवाक समर्पण दिवया. घेतल्या हर एका बेसावांक इल्ली दूख आसा गी ती समर्पण दिवया आनी सांगया ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ದುಡಿಯಲು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. अर्गां तुका सोम्या. संगता मेळ्ळा मी कव्या. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ,
ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. मगच्या आमकां हर एकल्यांकी उलोवंक सकत देवान फावो केला. उलोवचें सकत आमकां आसा, उलयता आमी बेगिने उलोवचें सकत आसा. कितले पाटी आमचे उलोवण्या वरवीं कितले जाणांक बुजवण आमी दिलां. तांणी सांगिल्लें आसा, तूं देवा बरी म्हजी सांगता उलोवंक आयले, तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. पळया, आमी वचून उलयल्ल्या वेळार, तांकां समाधान दिल्ल्या वेळार आमची बुजवणाची उतरां, तांची दुकां पुसूंक सकत मेळ्ळी. पळय, खंयतून आयलीं उतरां? ती देवान आमच्या तोंडान घाल्लीं उतरां, आमच्या मोतींत घाल्लीं उतरां. मोगाच्या देखून आमी कितें गरजेचें जाल्यार क्रिस्तांवांनी बुजवणेची उतरां, धैर्याची उतरां बरी सोडल्यार डिस्करेज करची उतरां उलयनाजो आमी कोणायकी. धैर्याची उतरांत आमी उलयचे. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी सांगया, देवा तुवें आमकां म्हज्या तोंडान तुवें तुजें उतरां तुवें घालय. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಜಣ್ವಾಯಿ ದೇವಾನ್ ದಿವಂಚಿ ವರ್ತಿ ದೇಣಿ जावन आसा. मोगाचेनो जणवाय देवान दिवची वर्ती देणी सोलोमन रायान इसरली देणी जावन आसा. म्हाका जाय आसलें जणवाय तूं फावो कर. जणवाय आज मनीस म्हाका आस्त दी, घर दी आनी कितें पयशे दी म्हूण मागता. आज मागणें करीचे आमी हर एकल्यांनी. सोलोमनान मागले बरी, आमकां जणवाय दी तेजो, जणवाय दी सोम्या, आमकां जणवायचें देणें तूं फावो दी, समजून घेवंक कुरपा तूं म्हाका दी म्हूण मागणें करीचे. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, क्षमिसलೊಂದು हृदय ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ देव. आज कितलीं पिडा आमचे तें आसा, खंयतून आयली गी म्हण डॉक्टर म्हणटा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आसा, पुरो नॉर्मल आसा. जाल्यार हांव मात्र एब नॉर्मल आसा. कित्याक म्हळ्यार बॉक्साणें दिवना, राग मोसोर हागे द्वेश दवरले वेळार मोगाचे न्हू आमकां बरी भलायकी मेळना, समाधान मेळना. दोळे धांकल्यार गुड नायट कॉयल ऑन केल्यार दोळे उक्तेत आसता, राती सामान न्हीद पडना. कित्याक म्हळ्यार मोतींत कितलें बरें नासता आमच्या बॉक्साणें दिवन. देखून आमी देवाक आज समर्पण दिवन जेजू कडेन मागणें करनासतना प्रीतिसुव हृदय कोडू येसुवे. आमकां हर एकल्यांकी मोग करता जाल्यार बरें मोन काळीज तूं फावो कर आमकां, आनी हर एकल्यांकी भोगसूंक तूं आमकां कुरपा दी म्हण आमी मागया. आमच्या मुखा मळार मोगाचें न्हू हांसो आसल्यार मात्र ह्या मुखा मळाक परजळ ना जाल्यार ताका परजळ ना. क्रिस्तांव म्हूण सांगल्यार तांच्या मुखा मळार एक परजळ आसाचें मोगाचें न्हू. त्या देखून तो परजळ खंयतून येता? एकामेका बक्षिल्ल्या वेळार, एकामेकाचो मोग केल्ल्या वेळार ती कृपा आमी मागून घेवया. संगे आमी संगता मेळून गावया. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡು ಯೇಸುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯವನ್ನ ಕೊಡು ಯೇಸುವೆ. ಕೊಟ್ಟೆ म्हणंगास आमी ಕೊಡು ಯೇಸುವೆ. मागणे करया, मागया आमी देवा लागीं. त्या देखून मागल्ल्या वेळाक हांगातून फाटी वता आसतना मोगाचें न्हू आमच्या मुखा मोळार एक परजळ येता. ती परजळ हेजेत कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांतय सकत आसा. संगता मेळ्ळा आमी काव्या. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. इजाया प्रवदीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 53 वर्सेस 4. खरेंच सगळे आमचे कश्ट ताणें भोगलें, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, केस्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो, पूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. मगचेनो जेजून हर एक आमचे कश्ट काडले. कशें म्हळ्यार आमचे हर एक कश्ट पातकी जिणी हर एक देवान ताचेर घाली आनी तो आमच्या पासून खुर्सार मेलो. 322 उतरां आमी आयकता. जुवांच्या वांजेलान 3रो अध्याय 16वे अध्यायान आमी वाचता, ओळीन आमी वाचता. कितें वाचता? देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की इम्पॉसिबल तसो मोग करूंकूच साधना, तसोय मोग केलो. देखून मगचेनो ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. आमच्या पासून, म्हज्या पासून, तुज्या पासून मरण जिखून आयिल्लो जेजू, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, आमकां हर एकलें की भरवशान भरलो जेजू. आमकां मरण हांगासर अंत मात्र न्ही, ह्या संवसाराक मात्र अंत, नवें जिवीत आमकां आसा म्हूण बसयलो जेजू आमचे मदें आसा. जिवंत देव आमचो देव. देखून आमी सांगता मेळून गावया, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು 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 ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಯೇಸು ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನ ಮನೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. आज जो अर्धो दीस सोम्येच्या हजरपणान
कलमडीच्या ह्या पोन शेतांत आमी करसून आसतना मोरी माई वेळांगणी माय आम्हा समेस्त पासून विनंती करता. अपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत धर्नुच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता पहिल्या अध्यायांत अपोस्तला मध्ये बसून मागणे केल्ली माई मागणे करून शिकयली धैर्यान भरली माई आज आम्हा समेस्त बसून विनंती करता. लुर्द मायेचें फेस्त आमी आज आचरण करनासता. आमकां भलायकी दी माये जेजू लागीं विनंती कर माये आमकां समाधान मेळचे बरी आमकां हर एकलें की बुजावण मेळचे बरी आम्हा समेस्त बसून विनंती कर माये. पवित्र आत्म्या देवाचीं उतरां आमी आयकूंक येता आसतना आमचेर अभिषेक कर आमकां जाय आसली देणी फावो कर. पवित्र आत्म्या आमचे लागीं उलय. पवित्र आत्म्या अग्निय नाळವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ. कोणाक परा हात वैरू बर जे मनशे बघता दोनी हात वैरू बार. कोणाक परा दोळे दांकी जे मनशे बघता दोळे दांका पवित्र आत्म्याचे विशेष अभिषेकाचो आयचे रितीन आमी भाग घेवन आसा. आज ह्या नव्यानांत आमी भाग घेवन आसतना पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जावन दी आमच्या हर एकल्या मध्ये. अग्निय नाळವಾಗಿ अभिषेक ಮಾಡಬನ್ನಿ पवित्र आत्मरे. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಗತ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. एफेसकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय वळ पयलीतून. त्या पासत सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक बळी आनी सस्नीक जावन चला. एकामेकाचें सडुणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच समी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव आनी तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्टंपरास तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्त थंय जियेता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायी पयली ओळ
आमी आयकल्ली आतां वाचली उतरां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक फावो जाल्ली जावं. आमची हर एकल्यान जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक सरी जाल्ली वा फावो जाल्ली जावं. आमची क्रिस्तांव जिणी मोगाचें न्हू हर एकल्यांची आमची जिणी समर्पीत जिणी म्हळ्यार आमी आमचे पासून जियेल्यार आमी स्वार्थ जिवीत आमचें. आमी कोणा पासून जियेचे आमच्या जेजू पासून आमी जियेचे. देखून ती जावन आसा समर्पण दिल्ली जिणी. म्हजे पासून जियोवची जिणी ती म्हजी जिणी स्वार्थ जिणी. आमी क्रिस्तांवांनी आमचे पासून जियोवचे न्ही. आमी आमकां सडवण दिल्ल्या राखल्या येदोळ पर्यंत पोसल्या आमच्या देवा पासून आमी जियोवचे. देखून सांत पावल आमकां सांगता तुमची हर एकल्यांची जिणी आसा न्ही की देवान दिल्ल्या आपोण्याक फावो जाल्ले बरी आमी जियेचे. ते देखून आमकां संवसारांत पळया साबार रोल मॉडल्स आसात. रोल मॉडल्स म्हणून सांगल्यार आमी भुरग्यांक आमी सांगता दाखोवन हाळेतून ताचे बरी शिकायचे हाजे बरी शिकायचे ताचे बरी जायचे ते कितलें टॅलंटेड पडले ताचे बरी जायचे म्हण न्ही. कोणा बरी जावंक जायना. आमी हर एकल्यानी देवान आमकां विशेष जावन रचला. आमी आमचे बरी जायचे सोडल्यार आमी कोणा बरी जायना. जो आमी कोणाक पळोवन ताजे बरी जायचे म्हण सांगता गे म्हळ्यार आमी जेजूक पळोवन हाळे पुता जेजू बरी जायचे म्हण दाखयचे. कित्याक म्हळ्यार देवाचें प्रतिरूप हांव आनी तुमी. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पयल्या दिन आमी वाचता देवान आमकां ताचे बरी रचूं ना अनेकल्याचे बरें रचूं ना कोणाचे बरें रचूं ना मगो कोणा बरी देवान आमकां रचला ताच्या सारकेसो आनी स्वरुपायेचो रस्ता. देखून आमी ताका पळोवन नाका पळोवन ताजे बरें हाजे बरें म्हणनाकात. हर एकल्यांचें IQ EQ SQ एकतलेकार आसतना. त्या देखून आमी कितें करीचें आमी जेजूक दाखयचे रचणार थंय आसा ताचे बरी आमी जायचे ताचे बरी आमी जायचे. देखून देवाच्या आपोण्याक फावो जाल्ली जिणी जियेया म्हूण सांगता सांत पावल आमकां हर एकल्याक. क्रिस्तांव जिणी जावन आसा एक देखी बरीत जिणी. क्रिस्तांव जिणी एक देखी बरीत एग्जाम्पल जिणी जावन आसा. पयलें परा पळया तुमी पळय ल्हान आसतना आमी ल्हान आसतना आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजार समोरा मदें हेर धर्मांची आसतना आमचें कुटुंब जिवीत पळोवन आमी घरा मागणें करचें आमच्या घरा एकामेका मोग सोडदोड एकामेका पळोवन बोगसाणें कस्ट आयिल्ल्या वेळार मुखां म्हळ्यार आसलें तें पर्जळ उणें जानातलें. दोळ्यान दूख आयल्यार मुखां म्हळ्यार आसलें पर्जळ उणें जानातलें. कित्याक म्हळ्यार आमी समर्पीत जिणी जियेताले. आमकां एकल्याकच पळोवन आमी जियेतालो. सकाळीं सांजेर आमच्या घरांनी मागणें सुकनातलें. आमच्या मोडक्यान खंयच्या कारणाक पेज उणी जाली म्हण नातलें. कुंडल्यान मासली उणी जावंक पुरो जाल्यार मोडक्यांत पेज उणी जाली म्हणतलें. मुखां म्हळ्यार एक पर्जळ आसलें. आज आमच्या कुक्कारांनी बिरयानी मांस सणत आसता जाल्यार मुखां म्हळ्यार पर्जळ उणें जालां मगाच्यान. त्या देखून मगाच्यान आमी कितें सडयचें गे म्हूण सांगल्यार आज तें मुखां म्हळ्यार आसलें पर्जळ आमी आतां सडयचें. कशें सडोवचें आमी खंयी एक कडेन सुकून पडल्या आमी सुकून पडल्या. त्या देखून आमी थंय हांगा परा पळोवन जिवंक आराम केलें. त्या देखून आमच्या मुखां म्हळ्यार सगळें पर्जळ गेलें आनी आतां आमचें मुखां म्हळो बावला. तुमी हांगा मलपेगी वा हांगा आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार मासली कोंक आयिल्ल्या वेळार पयलें ताणें सांगलें मासली तुमी घेयना. तुमी कितें करतात पयलें मासली घेता आसतना पळयतात बरी आसा गी ना गी म्हूण पळय कितें. ताणें कितलें सांगल्यार मोगरलें न्ही आमी बरें करून पळोवन मागीरच मासली काण घेवचें वय कितें फ्रेश आसा गी म्हूण फ्रेश आसा गी म्हूण आमी पळयता. आज मस्तेने आमी शिवमोगांतल्यान आयल्यार आमकां चड बासली पुरो मेळना. थंय आमकां रंदायत मेळची. थंय पळयता रंदाय कितली फ्रेश आसता गे म्हूण सांगल्यार आतांच खंय बुड्डून हाडली कोण कांचे पालो म्हणची तेजे भाजी म्हणची तेजे ती केदां लागीं काडत ताका कॅमिकल घालून फ्रेश आसचे बरी करतात. आज आमचे मुखां म्हळें तशेंच जालां. मस्ताना पळोवंक भायर तन फ्रेश दिसतात भितर तोन मस्त डल्ल जावन आसता. कारण कितें गे म्हळ्यार आमची जिणी देवाक मेसूंचे बरी जियेन आसतना आमी मनशाक मेसूंचे बरी आमी खंयी जियेला आमी खंयी ट्रॅक चेंज केला. देखून सांत पावल आमकां सांगता आज तुमची जिणी देवान तुमकां कित्याक रचला म्हणलें तुमी
मोतीन दवरचें. कित्याक देवान आमकां रचला? आमी ल्हान आसतना आमचें कॅटेकिजम दोतोरनी जे क्लासीन आमकां शिकयलां, देवान आमकां रचलें कित्याक म्हळ्यार ताका आमी जाणा जावंक. मागीर दुसरें जावन आसा ताजो आमी ताका वळखूंक, जाणा जावंक, ताजो मोग करूंक आनी ताजी सेवा करूंक. मेल्ल्या उपरांत सर्गाक वचून पाव. वयगीन इतल्या उद्देशान देवान आमकां रचला. आमी चिंतलें कितें गे म्हण सांगल्यार, आमी चिंतचें कितें गे म्हळ्यार, आतांय चिंतून आसचें कितें गे म्हळ्यार, आमी हांगा घर बांदूंक आयला, आमी बंगलो बांदूंक आयला, आमी बिल्डिंगां करूंक आयला, आमी तें साधन करूंक आयला म्हण चिंतचें ना. तें उद्देश न्ही देवान आमकां धाडिल्लें. आमी ताका जाणा जायचें. दुसरें जावन आसा आमी ताजो मोग करीचे, आमी ताजी सेवा करीचे, मागीर थंय वचून पावाचे. तें आमचें उद्देश. आज हे उद्देश विसरून मनीस आज सर्व पदवी महिमा वडवीक मुजीच हांव ना जाल्यार इम्पॉसिबल म्हूण सांगून मनीस जियेता. त्या देखून मनशाक समाधान म्हणलें ना. मगाचें न्हू आज संवसारांत हायेस्ट डिमँड खंय आसा गे म्हण सांगल्यार, हायेस्ट डिमँड खंय आसा गे म्हण सांगल्यार दोगांक मात्र खंय, दोगांक हायेस्ट डिमँड. पयलें डिमँड लॉयरांक, पाद्रेपांक डिमँड ना. पयलें डिमँड कोणाक? लॉयरांक. कित्याक म्हळ्यार काजार जावन 2 दीस जाल्ल्यांत झगडी आराम जाता, फायट आराम जाता, डिवोर्साक मेन कारण जाता. आनी थंयसर डिवायड जावंक कोण जाय आमकां? लॉयर जाय पडटा. एक करूंक पाद्रेप जाय, डिवायड करूंक लॉयर जाय पडटा. दुसरें हायेस्ट डिमँड आसलें खंयचें गे म्हण सांगल्यार प्रोफेशन खंयचें गे म्हळ्यार कावन्सिलींग करूंक. सायकॉलॉजिस्ट आज मस्त जाणा 1,500, 2,000, 3,000 दिवन एक वर थंय बसून सक्कड भितर आसलें पुरा भायर घालतात, उलयतात, मागीर पाटी येतात. तो मनीस थंय बसलो वगेच आयकूनच 2,000 रुपया काडून घेता. आयकूंक आतां आमी पयशे दिवचे. आमच्या घरांनी पयलें पुरा बसून आयकतालीं, ल्हानां व्हडां भुरगीं प्रायवंतां पुरा एकामेका उलयतालीं, भोगनां शेअर करतालीं, आयकतालीं. आतां मनशाक आयकूंक नाका, सगळ्यांकी उलोवंक जाय, सगळ्यांकी उलोवंक जाय. देखून मगाचें न्हू आमी कितें करता, आयकतालीं खंय आसात थंय आमी पयशे दिवन तांकां आयकूनचे बरी आमी करता. हांव शिवमोग्गा आमच्या ऑफिसान केदाळे लोक येवंत आसता, भुरगीं व्हडां. कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें म्हाकाचें न्हू बसून आयकूनचें. लोक उलयता आमी बसून आयकूनचें. एक दीस एकली बाय येयली म्हणली, फादर तुमचे लागीं म्हाका मस्त उलयचें फादर म्हणली. मस्त उलयची गे बाय, म्हाका अर्जंट एक दुसरे कडेन मीस आसा 5:30 तूं 5:20 म्हणसा तुवें उलयत म्हळें हांवें. ती बसली, सुमार वेळ बसली 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 उलयली. इतलें उलयली की म्हणा म्हाका एक्की आयकूंक वचना. ती वगेत बसून आली, आमी वगेत बसून लागीं 45 मिनिट्स दोगांय वगेत बसलां. बसल्या उपरांत ती म्हणाली, फादर थँक्यू व्हेरी मच फादर, तुमी म्हाका मस्त बुजावण दिली. हांव एक उतारी उलोवना, ती एक उतार उलोवंक ना. ती मस्त रडली, समाधानान पाटीं गेली. मागीर गेल्ल्या उपरांत तिणें वॉट्सॅपार मेसेज केलें, फादर घरा आयलीं, बरी न्हीद फादर ह्या राती, तुमी म्हाका दिल्लीं बुजावणाची उतलां कितलीं पावरफूल गे म्हूण सांगल्यार हांवें नियाळ म्हाका बरी न्हीद आयली फादर म्हणलें. हांव एक उतारी उलोवंक वतना मगाच्यान आज आमकां कोणी म्हणी हांव आसा तुजे पासून म्हूण सांगतलीं गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार घरा आमी एकामेकाक वेळ दिना, घरा आमी एकामेकाक वेळ दिना. आज ल्हानशीं भुरगीं आमची तरणाटी आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगचें बरें पडे इस्कॉलांनी बरें सेमिनार चलोवन गेल्ल्या वेळार भुरगीं म्हणटात, फादर ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫಾದರ್. कोण व्हडली डिग्री कॉलेजीचीं भुरगीं न्ही, प्रायमरी स्कुलान शिकचीं भुरगीं, आय एम हॅविंग डिप्रेशन फादर. डिप्रेशन म्हळ्यार कितें पळयता म्हाका गोत्तो ना, बट आय एम हॅविंग डिप्रेशन म्हणटात तीं भुरगीं. मगाचें न्हू हें खंयतून आयलें? आमचें मेन आपोणें कितें गे म्हळ्यार आमी देवाक मेसूनचे बरी जियेचे. ताका आका पळोवन आमचे रोल मॉडल्स थंय हांगा म्हूण जियोवचे न्ही, आमी आमचो रोल मॉडल सोमी म्हूण आमी जियेचे. तें जाल्यार मात्र आमचें टार्गेट आमी चुकिना. आमी चिंता आमचें घर हांगात परमनंट म्हूण सांगून न्ही, आमी हांगा आयिल्लो थोड्या दिसा पसून मात्र. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಸ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಣಾಂಕಿ ಕಳೀತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಚನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಸ हांगा रितीर बरी जाता म्हण तुमी दीस रात हांगा बसूंक जायना. कितल्या वरां वचपाचें हांगा तो न्हू? राती मिरण्यां इगार्ज बंद करतना सगळ्यांनी भायर वचूचें वय की न्ही?
हांगा परमनंट बसून जायना आमी केमणे पिकनिका गेले वेळार बिचा लागीं थंय तर रातांनी दीस बसया म्हणून बसून जायना वेळ जाल्ल्यान आमी आमच्या घरा पाटी हे जी आमची जिणी आशित मगाचे तर पयण आसले बरी हांगात रावंक जाय देखून आमी कितें करीचें हांगा आसता पर्यंत आमी कितें करीचें आमी हर एकल्यानी ताका मेसूंचे बरी जियेचे मेसूंचे बरी देखून सांपल आमकां क्लियरली सांगता आज तुमकां एक आपोणें देवान दिला तुमी तशें अशें जिवचें न्ही मोती केल्ले बरी जिवचें न्ही तुमकां एक आपोणें देवान दिला त्या आपोण्याक सरी जाल्ली सामा जाल्ली फावो जाल्ली जिणी आमी जियेचे देखून सांप पावलो एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत तो 4 अध्यायान आनी सगळीं ताची तिनूय पत्रां वाचून गलात घराक फिलीप घरांक बरयलें पत्र मागीर एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत तो सांगून वता आमकां एकलें की कशें क्रिस्तांव जिणी कशी आसाची गी क्रिस्तांव जिणी आज पयलें आमकां सांगचें सांप पावलो कितें म्हळ्यार 4 अध्यायांत पयलीं तो 6 वळो आमी वाचून गेलो थंय सांप पावलो आमकां सांगता आपोण्याक फावो जाल्ली जिणी जियेया पयलें जावन आसतली सांप पावलो सांगचें आमकां आपोण्याक फावो जाल्ली जिणी जियेया थंयसर आमकां सांप पावलो सांगता सडवण दर जेजूत म्हूण स्विकार करून देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्ले जिणयांत देवाक महिमा जावचे बरी आमी जियेचे देवाक आमी कितें केल्यार देवाक महिमा जायचे देखून वडला हांवें सांगलें किर्तनांत 115 वर्सेस 1 सांगता कितें गे म्हळ्यार खंयसर आमकां समाधान मेळटा खंयसर आमकां जैत मेळटा खंयसर आमी एट पीस रावयात समाधानान खंय रावयात गे म्हणून सांगल्यार आमी आमकां तुका तुज्या नांवाक जावं महिमा किर्तन 115 वर्सेस 1 सांगता तुज्या नांवाक जावं महिमा सर्वेस्परा म्हूण सांगून जियेल्ल्या वेळार सर पदवी महिमा देवाक दिल्ल्या वेळार आमकां समाधान मेळटा देखून आमकां आमचे जिवितांत देवाक महिमा दिजे आमकां न्ही देवाक महिमा दिजे आज मनीस पळया म्हजें नांव हांवें केल्लें हांव ना जाल्यार जावंकूच जायना म्हूण चिंता कितले पाटी मोगाचें न्हू आमी घरा ना जाल्यार मस्तू सांगता सामा बरे तरान जातात थोडे फावटी आमी जिंचे हांव घरा ना जाल्यार सादत ना जावंक हांव त्या ऑफिसान ना जाल्यार जावंकूच जायना इम्पॉसिबल म्हूण सांगून कितलीं वर्सां हांवें तुवें जियेत मोगाचें न्हू थोडीं वर्सां मात्र मागीर आनेकलो दुसरो तो हुद्दे घेता त्या जाग्यार येता तो आमचें कितें बरें करता देवाक आमी अर्घ दिजे आमकां इतलो वावर करूंक इतलो दीस आमकां दिले न्ही गे सोम्या त्या देखून आमी देवाक अर्घ दिजे देखून हांव ना जाल्यार जावंकूच जायना म्हूण चिंतून आसो हांव ना जाल्यार देव आनेकलेक धाडटा देवाक कळीत आसा कोणाक खंयच्या जाग्यार केदाळान बसयचें म्हण ताका कळीत आसा जाणवाय मेन न्ही एबिलिटी कॅपॅसिटी मेन न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी वाचता सांप पावलो कोरेन घरान बरयल्या पत्रान आमी वाचता पयल्या अध्यायांत थंयसर देव कोणाक विसरून काडटा हांगासर वीक आसलेंक विसरून काडटा हायली एज्युकेटेड हायली इंटेलिजंट IQ SQ असलें विसरून काडना कित्याक म्हळ्यार ते कोणाचें आयकनात तांच्यांत करतात देवाक कोण गरजेचो खालतो व्यक्ती गरजेचो ताका खालतो ताणें केल्ल्या बरी देव ताका वर्त करता ताका साबार दाखले आमी पळयता मैजेक देवान विसरून काडले मैजे कोण मोगाचें न्हू मैजेक सामा उलोवंक येनातलें बेगिने ताका स्टॅमरिंग आसलें उलोवंक येनातलें मैजे कुनिगार ताका देवान विसरून काडलें मैजेक कशें देव विसरून काडटा ताजी विचित्र ताजी कार्य ताजे देखून देव कोणाक विसरून काडटा दुसरें जावन सांग पळयता दावीद कोण एक सिंपल शेळयांक सोरोन सो व्यक्ती देव तांकां विसरून काडटा तांकां एक बोळ आदी खातीर करता जेजून कोणाक विसरून काडलें मस्त शिकल्ल्यांक विसरून काडूं ना जाणबाय आसलेंक विसरून काडूं ना एक सिंपल मनशांक देव विसरून काडटा आनी तांच्या मुखांत्र असर्या अजापान तो करता कित्याक म्हळ्यार ते खालते जावंक पावले जाणवायन बरोवले व्यक्तीक आपूण काडला आमी कितें म्हण सांगल्यार आय नो म्हणटात कोण आय नो म्हणटा पळय त्या कांयच विशय गुंतना कोण आयकता समजून घेवंक प्रयत्न करता तो मस्त विशय स्विकार करता देखून मुखाच्यान आमची जिणी कशी आसाची गे म्हळ्यार देवान आपयल्ल्या वेळार तुमी कशें आसल्यात म्हूण चिंता सांगपाक सांगता आमकां देवान तुमकां विसरून काडिल्ल्या वेळार देवान तुमकां आपयल्ल्या वेळार तुमी कश्टार आसतना तुमच्या लागीं देव तुमकां मेळूंक आयिल्ल्या वेळार तुमी कशें आसल्यात म्हूण चिंतून पळया तादून देवाक अर्घान दिया म्हणटा दुसरें जावन आसा सांप पावलो आमकां सांगता आज आपोण्याक फावो जाली जिणी कितें गे म्हळ्यार फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 3 वळ फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 3 वळ आमकां सांगता खालत्या मोनाची तुमी जाया तुमची मोना खालती जावन दी केवळ जिणी मात्र न्ही मोनाय खालती जावन दी
स्वार्थ नाका, स्वार्थान जियेनाकात. पोकळ दौलत नाका. हांवें केल्लें मुजेंच हांव ना जाल्यार जायना. ही पुरा पोकळ दौलत म्हाकाचे न्हू. आमी कितें गरजेचें म्हळ्यार सर्व गौरव पदवी महिमा देवाक दिजे. कोणे म्हणे तुवें मस्त बरीं कामां केले म्हूण सांगलां. आमी कितें गरजेचें? प्रेज बी टू गॉड. देवाक आमी अर्गां दिजे. अर्गां दिजे. कित्याक अर्गां दिजे गे म्हूण सांगलां म्हाकाचे न्हू. आतां आमकां भलायकी बरी आसा जावंक पुरो. आतां आमकां जाणवाय आसा जावंक पुरो. आतां आमकां हर एक खर्च सकत आसा जावंक पुरो. ही सकत मरता पर्यंत आसना. प्राय जावन गेल्ले बरी आमचें कुडींत आसलेली सकती उणें जावन येता. पयलें तुमी 15 किलोमिटर 15 मिनटांसाठी सकत आसूंक पुरो. आतां 15 किलोमिटर न्ही 5-15 मिनटां चलोवंकूच आमकां 20 मिनटां जाय पडटात. बेगीन कितलो वेळ जाय म्हळ्यार दीस गेल्ले बरी आमी स्लो जाता. ताजे करून म्हाका आमचे सकत आसतना आमी देवाक अर्गां दिता. ताज्या पासून आमी अर्गां दिजे. सुती करजे. ताणें दिल्ल्या सर देण्याक आमी अर्गां दिजे. पोकळ दौलत दाखोवची न्हय. म्हाका एक दीस हांव बेंगलोर एकपेटी गेल्ल्या वेळार एक जोडयो काजारी जोडयो म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या वेळार ती व्हंकल म्हणली तुमच्या पासून तुमचे कडेन उलयचे फादर म्हाका कितें गेलें शेअर करूंक आसा. आनी त्या स्कूल प्रोग्रामाक गेल्ल्या वेळार ती मेळूंक आयिल्ल्या वेळार म्हणली ही म्हजो पती व्हेरी फेमस पर्सन. ताका इतलें जाणवायकी म्हळ्यार ताजी सुपर मेमरी. ताका त्या कॉलेजींत इस्कॉलांत ताणें मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळात. ताजी इतलें शार्प मेमरी गे म्हूण सांगल्यार ताका एक पटी बूक पळयला पुरो हर एक ताज्या मेमरींत उडास येता. आनी खंयच्या पेज नंबराक खंय आसा म्हणून हर एक सांगतालो तो. ताका मस्त अवॉर्ड आनी पुरो मेळ्ळ्यात फादर. बारीक शार्प मेमरी ताजी सुपर मेमरी म्हणटात फादर म्हणलो. इल्ले वेळ उलयता आसतना ताणें बायलेक पळयत तूं कोण म्हणून विचारलें. या ताच्या व्हंकलेन सांगलें की घडचें की दुसऱ्यांत तें आयकतलो. हांवें हें कितें गे सुपर मेमरी गी सुपर फॉरगेटफुलनेस गी म्हूण कळुना म्हाका. इल्ल्या वेळार विचारलें अशें कशें जालें. तो तुकाच वळखना न्ही. पयलें आसली आतां ना. कितें गे पिडा आयली ताप आयले बरें जालो. ताज्या उपरांत ताका कोणायची वळख मेळना. म्हजीच वळख मेळना. मदें मदें सर तूं कोण घेवन हांवें सांगलें हांव सायबा तुजी बायल म्हणटा सांगता. इल्ले वेळ जाल्यार परत तूं कोण म्हूण विचारता. ताका उडासत ना खंयचें. म्हाका न्हू खंयचेंय परमनंट न्हय. कितली सुपर मेमोरी आसूं दी कितेंय आसूं दी खंयचेंय परमनंट न्हय. अशें उलयता आसतना दोगां भुरगीं क्लास सोडल्यांत आवय बापायक मेळूंक आयिल्ल्या वेळार ताणें विचारलें ही भुरगीं कोणी. तो म्हणा तुजींत भुरगीं तीं. ताका उडासत ना. भुरगीं कोण बायल कोण कोणाची वळख ताका ना. म्हाका न्हू आमी आमच्या सक्तेचेर जियोवन पातयेवन जियोवचें न्हय. बगार देवाच्या सक्तेचेर आमी पातयेवन जियेचे. देखून सांगपाक आमी देवाचें उतर आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 31 वर्स थंयसर आमी पळयता तूं कोणाचेर भरवसो दवरू. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर मात्र भरवसो दवरू. मात्र Acts chapter 16 verses 31 सोम्या जेजूचेर मात्र भरवसो दवरू. तूं आनी तुजें कुटुंब बचावी जोडटलें. त्या देखून आमी कितें गरजेचें? स्वार्थ नाका. पोकळ दौलत नाका. तुमी हेरांकी बरीं आमी हेरांकी वर्ती म्हूण सांगिनाका. खंयच्या कारणाकी आमी हेरांकी वर्ती म्हणून सांगिनाका. म्हजीं उतरां न्ही फिलीप गारांक बरयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 3री वळ मेळ्ळें गे वास. स्वार्थ नाका. पोकळ दौलत नाका. बगार तुमी कितें करा खालते मोनाचें जाया. वर्ती म्हूण चिंती नाकात. खालती जावन जियेया. हेरां प्रास तुमी चड बरी म्हण लेखा. त्या देखून म्हाका सांग पावल आमकां सांगता फिलीप गारांक बरयल्या पत्रांत 2रो अध्यायांत 3रे वळीन. गलत गारांक बरयल्या पत्रांत 6वो अध्याय 2री वळ आमकां सांगता एकामेकाचें वजें वोवया. म्हाका आतां संवसार जावन आसा. आतां आमी जिवनचो संवसार कशें म्हणून सांगल्यार वजें आनीकी चड घालचो. बग्गी दावानिगे गुद्दू जास्तिकें. बग्गी दावानिगे गुद्दू जास्तिकें. तशें
कोण आणखी भागवता कोण कश्टार आसा तांकां आनीक इल्ले कश्ट घालचे कोण आनीक दुकांत आसा बेजारांत आसा तांचे विशीं आनी इल्ले खबरे करून तांणी वयर येनतले बरीत करचें आतां संवसार कशें गे म्हूण सांगल्यार बग्गीदवनिगे गुद्दू जास्ती क्रिस्तांव तशें न्ही मगचे न्हू आमी कितें करीचें वजें आमी हळू करीचें उणें करीचें एकामेकाचें वजें आमी तांचेर परतेन वजें घाल तांकां सकयल पडचे बरें करचें न्ही तांचें वजें आमी हळू करीचें आमी थोडे फावटी पळया वजें हळू करचें म्हणटा आसतना आमी मस्त सोशल वर्क आमी करता समाज सेवा आमी करता दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी वयता आस्पत्र्याक वयता दुसऱ्या जाग्यार वचून आमी तांकां बुजावण दिता हर एक आमी दिता मगाचें न्हू पुरा बरेंत कन्नडांत अनेक सांगणी आसा ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಆಗಬಾರ್ದು ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ गांवांक पुरा बरें करता घरा आयिल्लेंत कित्याक जाला घरा आयलोगे मनशां बघता भायर गेल्लेंत बारी मुखां म्हळ्यार फुल्ल परजळ घरा आयिल्लेंत नीज परजळ घरा आयिल्ल्या वेळार मात्र कळटा तशें जायनच आमी सांगपाक आमकां कितें सांगता की सांगल्यार एकामेकाचें वजें हळू करा सोशल वर्क खंयतून आराम जाता गे म्हळ्यार आमच्या घरातून आराम जायचे आमी कुमोक करचें भायर वचून कुमोक करचें पयलें आमच्या घरांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी कुमोक करूंक प्रयत्न करचें कशें कुमोक करचें म्हण सांगल्यार तांकां इल्लो वेळ दिया कुटुंबाचेंक आमच्या घरांत पिडेस्त आंतोळणार न्हिदून आसा ताका सोडून आमी भायर पुरा भोवंक गेला कशें पयले आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्ताक बरें करून पळोवंक आमी प्रयत्न करीचे मोग दिवंक प्रयत्न करी ताजें वजें दूख हळू करूंक प्रयत्न करचें म्हाका आज मनशाक हांवें सांगलें बरी उलोवंक वेळ ना उलोवंक वेळ आसा आयकूंक वेळ ना इल्ले वेळ बसा इल्लें किरिकिरी करूंक पुरो च्यारे करूंक पुरो बसून इल्ले वेळ आयका कितलें गी वजें ताचें हळू जाता कितलें गी वजें हळू जाता देखून आमी कितें करचें म्हळ्यार एकामेकाचें वजें तुमी वोवया दुसरें जावन आसा मगाचें न्हू वजें कितलें गी लोकांक तें मगाचें न्हू आयकूंक कोणी ना संवसारांत हर एकलें की उलोवंक जाय तुमी वजें हळू करचें कशें एकामेका बसून आयका इट इज नॉट विनिंग एन आर्ग्युमेंट इट इज विनिंग अ पर्सन्स हार्ट का मनशाचें काळीज आमी विन करीचे आर्ग्युमेंट न्ही एक आर्ग्युमेंट विन करना आमी घरा वेता आसतना रागान गेला कितें प्रयोजन मगाचें न्हू समाधान वचत त्या मनशाक समाधान मेळाचें आमकांय समाधान मेळाचें आमी त्या देखून आमचे तर्क आमचे वाद आमी आर्ग्युमेंट आमी विन करून गेल्यार कांयच मेळना पोकळ दवलत ती आमी कितें करीचें आमी त्या व्यक्तीचें काळीज विन करीचें तें इम्पॉर्टंट विनिंग अ पर्सन्स हार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मगाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून आमी घरा उलोवणें जाता आसतना एकामेका झगडीं जाता आसतना आर्ग्युमेंटावर आर्ग्युमेंट करून आसतना कितें करीचें सांगपाक आमकां सांगता आर्ग्युमेंट करचें न्ही बगर आमी कितें करीचें वजें हळू करचें एकामेका समजून घे खंयचें कारणाक कितें ल्हानचें उलोवणें जालां जावंक पुरो तेंच खाण घेवन लांब करनाकात बगर एकामेकाचें वजें हळू करा म्हणटा सोंसणीकायची जिणी तुमची जिणी जावं दी म्हणटा दुसरें जावन सांगपाक आमकां सांगचें कितें म्हळ्यार फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 7 16 वळी म्हणसर देणयांचो बरो उपयोग करा देवान आमकां साबार देणी दिलात त्या देणयांची बरो उपयोग करा हर एकलें की ताचे सामर्थ्य ताकी ताणें दिला कोणाक खंयची देणी दिला पळय तांच्या तालंता प्रकार देवान देणी फावो केला त्या देखून एकल्याक 5 दिलें खंय आनी एकल्याक 2 दिलें आनी एकल्याक 1 दिलें माथ्यावाच्या सुवार्तेंत 25व्या अध्यायान 15वे वळीन आमी पळयता तालंतां देवान दिल्लीं आसत आमकां हर एकलें की मगाचें न्हू 5 दिलें कितें केलें खंय 5 घेतलें बिजनेस केलें बेगीन बिजनेस कर न्हू थोड्यांक खंयी आयकल्लें बरें आसा हें खंय म्हण कळना म्हण हें धारावायेंत खंय पळोवं ना तुमी यूट्यूबरय ना हें खाली देवाच्या उतरांत आसा माथ्यावाच्या सुवार्तेंत 25व्या अध्याय 15वे वळेंत आसा एकल्याक 5 दिलें आनी बिजनेस करन डबल केलें आनी एकल्याक 2 ताणें कितें केलें ताणें डबल केलें 2 + 2 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 2 ना 4 4 4 खंयी मॅथ्स मिस जालें कोण आमचें चिंतलें कोण ना सो मागीर आनी एकल्याक 1 दिलें खंय ताणें कितें केलें हांगाय मस्सणांक देवान एकच दिला कोण ना कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं
ती अशेंत पडलो तसो खंय जाल्यार आसूं आमी अशेंत आसता म्हूण ना थंय एकच मेळिल्लीं ती पेज नंबर 121 खंयचें पेज जाल्यार सांगा आमी अशेंत ती एकच मेळिल्ली ती एकच मेळ देखून मगाचें न्हू आमकां देवान दिल्ली देणी आसा न्ही आमी उपयोग करीचे कशी उपयोग करची आमच्या घरा पळया कोयती आसता ओके न्ही तुमच्या घरा पळय कोयती आसा न्ही कोयती आसता कोयती तशी दवरल्यार मागीर ती लांकूड कातरूंक येना आमी कितें करीचें बरें करून पाजेचे एक पडी पाजला पुरो गी ना पाजोनूच रावाजें घरा आसल्या सुर्यांत कोयत्यांत एक पडी दुकरा माज कट केल्ल्यांत नेक्स्ट काडटना परत्यान बरी करून पाजून म्हणल्यार बरी वय तशेंच आमी कितें करचें देणयांचो बरो उपयोग करीचे आमी देण्यांचो बरो उपयोग करचे तातूंत आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आसा पळया आमी आमचें तालेंतां कालें परसा पुरा भायर दवरीचें भितर येता आसतना तुमी मात्र येयचे नाजाल्यार आमकां कितें करता आमी आमचें पोजिशन डिग्री स्टडीज तें खंयचें आमकां मागणें करूंक तूं सोडना मुखाचें ना मागणें करूंक सोडना मनशाक आस पयलें पळय कितलें खालतेपणी आमी बसून हात वयर करून दिंबी घालून कितलें बरें करून मागणें आतां हर एकलें कितें विसरलां हर एकल्यांचें आतां एकच पॉस्चर शांत पळोवन तो आमची मुवी पळयले बरी फायटींग पळयले बरी ना मुखाचें हें पॉस्चर इगर्जेंत न्ही आमी इगर्जेक येताना पयलें कितें करता गे म्हळ्यार अशें मुखार येना आमी पयलें येताना तकली बागायता कित्याक म्हळ्यार दिवसो देव हांगा आसा आमी स्विकार करूंक आयल्या त्या देखून आमी तकली बागयता तूं आमचो देव आमी तुजी साकर आमी आयला तुज्या पांयां तळा त्या देखून आमी तकली बागयता दुसरे आमी आयिल्ल्या वेळार आमी अशें हात जोडटा कित्याक म्हळ्यार कोणा मुखार आमी हात जोडता सर्व सत्यवंत देवा मुखार मुजे की वर्तो पॉवरफुल देव आमचो देव देखून आमी कितें करता आमी हात जोडटा देखून म्हाका चोन हें जावन आसा आमचे इगर्जे भितर आयिल्ल्या वेळार आमी थोडें समजून घेवचें देखून हर एकलेन तांचे तालेंत उपयोग करूंक आसा पळय थोड्यांक सगळें आमच्या भाव जना बरी सगळें फेमस सिंगर्स न्ही बरे सिंगर्स न्ही बेगिने जाल्यारय आमकां ताळो देवान फावो केला 3 तरांचे सिंगर्स आसात गे पयले सिंगर कशें गे म्हूण सांगल्यार फेमस सिंगर्स तांकां मेन सिंगर्स म्हणून सांगतात मेन सिंगर्स ताणी गायता आसतना आमकां आयकय म्हणशें भोगता आमकां आनेकले सिंगर्स म्हळ्यार हिन्नेले गायक म्हूण बॅकग्रावंड सिंगर्स तांणी सगळ्या मदें गावंक जायना एकले नासतना मात्र गावंक जाता बेगिने सपरेट तांणी सगळ्यांनी आसतना गायल्यार आमकां ताळो पुरो मिस जाता त्या देखून आमी ती सपरेट एकले नासतना सिंग करतात आनी एक तरांची सिंगर आसात गे ती बाथरूम सिंगर्स ते उदक पडटना मात तांकां सिंग करून आमचें तशें थोडें 3 कॅटेगरी ऑफ सिंगर्स जाल्यार तेगाय गावपीत बेगिने तांच्या तालंता प्रकार कॅपॅसिटी प्रकार देवान दिल्ल्या देण्या प्रकार तांणी गावंक आसा जाल्यार आमी व्हडले सिंगर्स न्ही म्हणून आमी गायनासर रावंक जाता ना आमी देवाक स्तुती करूंकूच आसा आनी देवान दिवची देणी आसात न्ही गे हर एकल्यांकी गांवचें देणें देव दिना हर एकल्यांकी बरें उलोवचें देणें देव दिना सगळ्यांकी देणें दिलां आयकुचें कोणें बेगिने थोड्यांक आयकुचें देणें थोड्यांक उलोवचें देणें थोड्यांक गांवचें देणें अशें दुसरें मॅनेजमेंट देणें दुसरी देणी देव फावो करता म्हाका म्हजे बरी उलोवंक तुमकां कोणायकी साधना तुमचें बरी आयकूंक कोणायकी साधना बेगिने त्या देखून म्हाका न्हू एकल्या बरी आनेकल्याक देव रसून आयदोड त्या देखून आमकांय देवान थोडी देणी दिलात आमी ती देणी सोदून काडचे आनी ती हर एक आमी देवाक समर्पण दिवन हेरांच्या बरेपणा बसून आमी गावंक आसा सगळ्यांकी सकट देणी देव फावो करना खंय म्हणी म्हाका बरें म्युजीक प्ले करूंक आयलें जाल्यार बेगिने म्युजीक प्ले करूंक आयलें जाल्यार हांव हांगा ते कीबोर्ड धरून अशें प्ले करतालो बेगिने स्वार्थ जाता आसलो ब्रदर जॉन हांकां कामन नासतलें मागीर बेगिने देवान म्हाका कालें केलें म्हळ्यार काल उलोवचें देणें मात दिलां बेगिने उलोवचें देणें मात्र थंय आसा सिंग करूंक म्युजीक गावंक बेगिने देव साबार देणी आसतना वांटून दिता सगळ्यांनी सांगता मेळाचे देखून बेळ्या आमची मागणी पूण आमी एकलीन मागणें करना इगर्जेक येवन आमचे मिसाक आयिल्ल्या वेळार पाद्रे पेकलोत न्ही सगळें सांगता मेळ्ळें आमी सगळें सांगता मेळ्ळें आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता देखून पळय सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं म्हणल्या वेळार हांगा एक मेळिल्ली मस्सण आसात गी म्हूण 5 2 मेळिल्ली उणी आसात तुमच्या इगर्जेन अशें म्हणटा गे पाद्रेप
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. दोन मेळिल्ली मस्सण आसा आतां. सो तशें आमी कितें करता, रेस्पॉन्स आसा बेगिने, रेस्पॉन्स आसा. मागणेक आपणे प्रार्थुया म्हणल्या आमी सगळें मागणें करूंक आमी आराम करता. देखून म्हाका आमचें कम्युनिटी प्रेयर सांगाता मेळना बेगिने पेज नंबर अनाउन्स केल्ल्यानंतर सगळें कंतारा म्हणटा आमी, सांगाता गायता आमी, उबे रावता, दिंबी घालता, सगळें सांगाता मेळना आमी मागणें करता. देखून म्हाका न्हू आमचे कडेन आसली देणी आमी हर एकली वांटून घेता. तसलें देणें म्हाका न्हू देवान आमकां फावो केला. देखून आमकां एक सवाल येता मतींत, देव कित्याक आमकां इतलें पुरा देणी दिता गी म्हूण. कित्याक देव आमकां देणी दिता. कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत देवाचें उतर आमकां सांगता, कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 7वी ओळ. कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 7वी ओळ. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. हर एकलें थंय दिसून येता तें देणें पवित्र आत्मेचें देणें समेस्तांच्या आदाया पासून म्हूण दिला. आमच्या स्वंत आदाया पासून हर एकलें की बरें जावं दी म्हणून दिला. हर एकलें की बरें जावं दी म्हणून दिल्लें देणें जावन आसा. देखून म्हाका आमी कितें करीचें, सगळ्यांनी आमी आमकां मेळिल्लें देणें एकामेकाक बुजोवणें दिवंक, समाधान दिवंक, धैर्य बरोवंक, तांकां कुमोक करूंक दिल्ली हर एक देणी आमी समुदायाच्या आदाया पासून आमी उपयोग करचे. वाचयांक एक फावटी कोरिंथीकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 12वो अध्याय 7वी ओळ. हर एकलें तें दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासून दिल्यात. देखून म्हाका देणी दिल्ली म्हज्या पासून मात्र न्ही, हांवें हेरांकी दिवंक आसा, तो वांटून घेवंक आसा, आमी वांटून घेवंक आसा म्हाका. देखून पळया, आमी एकल्यानंत बसून एक पॅकेट फुल्ल चिप्स खाल्यार समाधान मेळना आमकां बेगिने. आतांच्या भुरग्यांक तेन्ना समाधान मेळटा म्हणया. आमी कितें करीचें, तेणें आसलें बगल्यान बसून एक एक दिलारी वडना, थंय समाधान आसा, थंय समाधान आसा. देखून आमी एकामेकां तें वांटून घेवचें. आमचें तें बरें आसलें एकामेकां तें वांटून घेवचें. आतां संवसार कशें घे म्हूण सांगल्यार बरें कोणान तें वांटून घेयनात. बरी खबर पावोवंक बारी वेळ जाता. खंय म्हणी इल्लें म्हणी खालें म्हणी सरुणें जाल्लें आसा पळय, ती खबर बेगीन सगळ्यांक पावता. आनी आमी फॉरवर्ड करची खबरी तशेंच बरी खबर आमी फॉरवर्ड करना बेगिने. आज रेतेर आसा म्हूण सांगून पोस्टार धाडले, पयलें रेतेर पोस्टार धाडटाले बेगिने. कितले जाणां फॉरवर्ड करता आमी. तेंचो खंयचे म्हणे एक विशय आयला आसा पळया, नाका जाल्ले विशय, ती आमी सगळ्यांक फॉरवर्ड, तुका म्हणे विशय गत आसा गी म्हण सडीत मायेत आमी जोडता बेगिने. आमी कितें करीचें, बरी खबर दिवचें क्रिस्तांवांनी, बरी खबर दिवचें. देखून व्हडवी कायाची हांकारी जिणी मोसोर हांगासर अवकाश ना. देवान दिल्ली देणी उपयोग करता आसतना व्हडवी काय उलोवची न्ही, हांकारान जियोवचें न्ही. हांव म्हजें म्हाका एकलें कस आसा, हांव टॅलंटेड पर्सन म्हूण जियोवचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार देव आतां दिता, तूं चड वयर गेलो देव कितें करता, एक फावटी सकयल हाडटा. ताका आतां कितें वाडा सांगचें आसा, कुंभारनिगे वरुश दोन्नेगे 1 निमिश 1 निमिश. ह्या व्यक्तीचें आवडत सांगले व्यक्तीक सुपर मेमोरी आसली. एक ताप मेमोरी पुरा लॉस जाला, मेमोरी पुरा लॉस जालें. म्हाका खंयचेंय पर्मनंट न्ही. देखून आमी कितें करीचें, हर एकल्यो आनेकल्याच्या बरेपणाक आमी वावरूंक जाय. लुकाच्या सुवार्तेंत 6व्या अध्यायांत 30 आनी 8 ओळ. लूक चॅप्टर 6 verse 38. तुमी दिल्ल्या मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. म्हाका तुमी कितलें दितात देवाक, तितल्या मापान देव आमकांय पाटी दिता. देवाक बोगसोन पुरो जायना. तुका आनी म्हाका बोगसणें मागून पुरो जावंक पुरो, जाल्यार देवाक बोगसोन पुरो जायना. पळय, तुमी आनी हांव कितले फावटी कुमसाराक गेल्या वयगिने, पाद्र्यापाला घेवसून पाद्र्या पांव पातकी म्हजी पातकां बक्षी म्हूण कितले फावटी आमी सांगलां. खंयचे म्हणी एका याजकान म्हाका आनी तुका इसारला की कित्याक इतलीं पातकां करताय, सांगलीत पातकां कित्याक सांगताय म्हूण कोणाक म्हणी इसारला गी ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाक बोगसोन पुरो जायना. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, 7 पटी न्ही, कितल्या पटी बोगसाणें दिवचें जावन आसा, अनलिमिटेड. देखून म्हाका न्हू देव आमकां बक्षिता जाल्यार आमी एकामेकाक बक्षोन जियेचें. तें जावन आसा देणयांची बरें उपयोग करचें. तिसरें जावन आसा
आमी सांग पावल आमकां सांगता आज एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 17 तो 24 वळी म्हणून थंयसर आमी आयकता हांव अनबावडत्या बरी जिये नाका तो तुमी सरियेकली क्रिस्तांवां म्हळ्यार सोम्यांच्या पाटलाव जर तुमी अनबावडत्या बरी जिये नाकात बावडती जावन जियेया बावडती जावन जियेया अनबावडती म्हळ्यार कोण एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 17 तो 19 वळी पर्यंत वाचून कळटा आमकां तांचें सार नातलें चिंतप सार नातलें कालें उलयता म्हणून समजना बरेपणी ताळ म्हूण खंयचें आसना सार नातलें चिंतप गिन्यानाचेर अंधकार पडला तातूंत आमी मस्तुपटी कितें करता हें म्हळ्यार निजा देवाक आमी सोडून दुसरे कडेन पुरा आमी भोंवता दुसरे कडेन पुरा आमी वता आमी हांगा बसून इतले आंगवणे गेले जाल्यार खंयचेंय जावना थंय गेल्यार मेळटा कोण ना न्ही मोगाच्यान तुमी थंय न्ही खंय पुरा गवलारी मेळना पयलें बावडत जाय जेजू लागीं मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार जेजू लागीं कोणी येवन आपले कश्ट दूख पिडा सांगल्या वयता आनी एक सारकें कित्त सवाल तुजो बावडत म्हाका दाखय भलायकी तुका मेळटा जेजून सांगू ना खंय हांव तुका बरी भलायकी दिता म्हूण सांगिना तो कितें म्हणटा तुज्या बावडतान तुका बरें केलें मगाच्यान पयलें आमकां बावडत जाय आज आमच्या मदें मस्सण आसात हर एक कडेन तरेक नव्यानाक पुरायतात जाल्यार कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुसरे कडेन येतात दुसरे जागेर येतात आज हांगा फाल्यां एक कडेन येतात तशें न्ही मगाच्यान आमचो बावडत म्हळ्यार जागेचेर न्ही आमचो बावडत व्यक्तीचेर न्ही आमचो बावडत निजा देवाचेर कितले जण व्यक्ती फाटल्यान भोंवचे आसात मनशा फाटल्यान न्ही मगाचे न्हू मनशा फाटल्यान भोंवनाकात ते इल्ले दीस मात्र मागीर पावर आसना ताका देखून नीज पावर आसो देव आमचो देव ताका देखून आमी कितें करीचें एका निजा देवाते मात्र आमची पातयेणी दवरीचें ताका देखून क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आसतना आमी आमकां हर एकलें की देव तुका कश्ट येना संतोश मात्र आसता म्हणून बसयना तूं म्हजो शिस्त जाय जाल्यार कितें करीचें तुवें पयलें तुजो कुरीस तुवें तो वोवन म्हज्या मुखल्यान वचनाका तुका खंय वयची वाट कळची ना म्हज्या बगल्यान नाका म्हज्या फाटी ये व्हडलो कुरीस हांव वोवयता ल्हानशें कुरीस वोवून घेवन म्हज्या फाटल्यान ये पता म्हणटा जेजू कित्याक म्हळ्यार ताका आमी पळयचें कश्ट जातलें न्हू मुखार वजान वोवयतलें न्हू तुमी मुजे सरशी येया खंय पुरो भोंवनाकात कितले जाण भोंवन देदस्पर जाल्ले आसात तुमी तशें भोंवनाकात तुमी निजा देवाची वळख मेळिल्ली परजा अनबावडत्या बरी जियेनाकात अनबावडत्या बरी जियेनात कित्याक अशें जाता कित्याक अनबावडत्या बरी जियेतात खंत करिनाका म्हणटा जेजू खंत करिनाका म्हणटा माथ्यावाच्या सुवार्त्यांत 6 अध्यायांत आमी वाचता 31 32 कोण खंत करता कोण टेन्शन करता थोड्यांचें टेन्शन विथावट एनी इंटेन्शन देखून जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार खंत करनाका आज आसून फाल्यां रांडींग अरणीच्या उज्याक वेच्या त्या झाडांक वा मनजात्यांक पक्ष्यांक कितें बरात ल्हानशें तांकां पुरा देव इतले बरें करून सोबायन न्हेसयता म्हळ्यार तुका देव दिता टेन्शन करनाका ताका देखून कितें करीचें आमी अनबावडते बरी जियेन आमी बावडती जावन जियेचें बावडते कितें करता हर एकान ती देवाची खुशी सोदता रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय वर्सेस 28 रोमन्स 8:28 कोणाक कळ्ळें बायबल आसा सगळें उक्ती कर रोमन्स 8:28 थंयसर कितें आसा पळय वाचया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 20 रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 20 आनी 8 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करतलो प्रेज द लॉर्ड कोणा कडेन बायबल आसा सगळें उक्तो करया तुमच्या फुल्ल बायबल आसा तातूंत पेज नंबर 2026 सांगाता मेळ्ळें आमी वाचया रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय वर्सेस 28 सांगाता मेळ्ळें आमी वाचया ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिला तांकां सर्व संगती
देव तांच्या बऱ्याक पडशें करतलो म्हूण आमी जाणाव. मगचेनो आमकां हांगासर रोमांकारांक बरयलें पत्र आमी आयकता. हें आमी जाणाव. तुमी जाणात की जाणात जाल्यार कितें करा, तुमकां दिल्लें हर एक देणी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करा. आमी कितें करी जें म्हणून सांगल्यार देवान आमकां जें कितें दिलां हर एक आमी समर्पण दिजें. तातूंत आमी गीत बरें करून गायलें, स्तोत्र देवा ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ನೋಡಲೆರಡು ಕಿವಿ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ म्हणून आमी गायलें. वय मगचेनो आमी देवाक हर एकाकी अर्गां दिजें. कित्याक म्हणल्यार देवान आमकां विंसून काडला. देखून जेजू आमकां सांगता कितें म्हळ्यार समजणी आसले बरी जियेया, समजण नासले बरी जिये नाका. दोन तरांचे व्यक्ती आसात खंय. एक कॅटेगरी लोक कशें म्हणून सांगल्यार समजणी नातली, तांकां समजणी दिल्यार तांकां समजणी मेळटा. आनी एक तरांचो लोक आसा खंय, तांकां समजूंकूच नाका. तुमी कितलें समजून सांगा तांकां समजूंकूच नाका. तांकां हर एका कितें सांगल्यार तांचो कालमणी उलोवंकूच आसता. देखून तांकां समजणी स्विकार करूंकूच नाका. समजणी नातली, समजोवंक नाका जालें, तांकां कांयच करूंक जायना. समजण नातलें गेलें समजणी दियात. देखून मगचेनो कश्ट आयिल्ल्या वेळार रडचें, दूख आयिल्ल्या वेळार रडचें, संतोष आयिल्ल्या वेळार संतोष पावचें मात्र आमची जिणी न्ही. बगार जेजू आमकां सांगता क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार कल्वार दोंगरार रुदान करची जिणी, ताबोर दोंगरार संतोष पावची जिणी. आमकां तशें न्ही. बगार कल्वार दोंगर जिणेंत आयिल्ल्या वेळार आमकां आमच्या जिवितांत ताबोर दोंगर जिणेंत आयिल्ल्या वेळार समान जावन स्विकार करता. देखून रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 8 अध्याय 28 आमकां सांगता हर एकी आमच्या बरेपणाक घडता. त्या वेळार आमकां इल्लेशें कोडू म्हणशें बगोवंक पुरो जाल्यार आमच्या जिवाक बरेंत. आमच्या घरांनी एक सवय आसा, सकाळीं उठलेंत कोडू पियोंक आसा. आतां आसा की ना गोत्त ना. आतां सकाळीं उठलेंत काळजिरें पियोंक आसा. आनी काल्यां पुरो आसा किराते काडे बेगिने उकडून. कोडू जिवाक पियेत आसतना तोंडाक तितलें रूच दिना. भलायकेक बरें, भलायकेक बरें. तातूंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो थोडे आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट, थोडे उणेपण, थोडे तें हांगा दूख, तें पर्यंतचे ल्हानशे कश्ट, हे पुरो आमकां एक उणेपणां बरी बगोवंक पुरो जाल्यार देव आमकां हात धरून हर एक दीस म्हणल्यार बरी चलयता. हर एका संदर्भांत जेजू आमकां कितें म्हण एक लिसांव शिकयता. हर एका व्यक्ती मरिफात, हर एका गणिता मरिफात, हर एका अनवरा मरिफात देव आमकां संदेश दिता. आमी कितें करचें, ते संदेश स्विकार करूंक आमचें काळीज आनी मोन आमी उक्तें दवरचें. तातूंत आमी जेजूक समर्पण दिवया. आज आतां आमी विशेश आराधनांत आमी भाग घेवन आसतना आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. आज ह्या कलमाडीच्या मायेच्या पून शेतांत आमी बसलां. हांगासर ह्या पवित्र थळार आमी बसलां. बसून ह्या रितीरेन भाग घेवन आसतना आज आनी एक विशेश दीस कितलें वर्तें देणें पळय आमकां. लुर्द मायेचें फेस्त आमी आचरण करन आसा. आमकां हर एकलें की भलायकी दी माये म्हूण मागया. केवल कुडीची भलायकी मात्र न्ही. कितलेगी जाणांक मोतीक समाधान ना, कितलेगी जाणांक डिप्रेशनाक गेल्यात, सायकोलॉजिकल इमोशनल सिकनेस डिजॉर्डर आमचे आसात. हर एक समर्पण दिवया. हे विशेष आराधनांत आमी भाग घेता आसतना सोम्यांक आमी अर्गां दिवया आनी आराधनांत भाग घेवया. आतां सगळे आमी उबे रावया. एक ल्हानशें स्तुतीचें गीत आमी गावचें. ते दाडा आराधनाक आमी तयार करतले. महिमा तुका सौम्या, महिमा तुका सडवण दिल्या सौम्या, महिमा तुका. तुका हरसीता हांव, तुका बरणीता हांव, तुका बंदिता हांव, तुका नावाडटा हांव. तुका हरसीता हांव, तुका बरणीता हांव, तुका बंदिता हांव, तुका नावाडटा हांव. जय जय तुका सौम्या, जय जय तुका सांबाळवेल्या जेजू. जय जय तुका,
जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळल्या जिजू जय जय तुका तुका हरसिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडता तुका हरसिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडता हालेल हालेलुया हाले 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 हालेलुया. 스미스미티 미겔이야? 지수 모가라 아라든 두카 지수 दयाळा आराधन तुका पूर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडबोंडारा आराधन तुका जिसू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका पूर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडबोंडारा तुका. उंड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर आसाय जेजू. आमच्या काळजान तूं आतां उलोवंक आशेतय, आमकां दैरान भरतय, खुरपा तूं आमकां दितय. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुजेर म्हजे पातयणी तुजेर सुसुम्या. येदोळ पर्यंत संवसारी जावन जियेलो, संवसारी जावन जियेल्ली आनी मुखार तुजें थंय हांव जियोंक आशेतां, तुजो मोग करूंक आशेतां. जेजू म्हाका शिकय तुजे लागींच रावंक, तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. जेजू म्हजे लागीं उलय सुम्या उंड्या रुपार. उंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय, दैवीक तूं सोमो वांटून आसाय. उंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय, दैवीक तूं सोमो वांटून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां मेटोवन आसाय. कुर्पेन तूं आमकां मेटोवन आसाय. ओवी सांगा तूं सोदिवून आसाय. ओवी तुजो सांगा दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका
सुंदर आराधन तुका स्वादिक जेजू कितले गे पोटी म्हज्या घरा गेल्ल्या वेळार म्हजें गरज म्हजो अस्रो म्हण हांवें चिंतलें थंयसर म्हाका समाधान मेळूंक ना थंयसर म्हाका म्हजें मोग करतलीं कोणूच मेळूंक नात आनी आज म्हाका कळीत जालें जेजू तूं म्हजो अस्रो तुजे विणे म्हाका कोण आसा दुसरो कोणूच ना समया तूंच म्हजो भद्र आसरो स्वादिक जेजू तूं जावन आसय म्हजो खरो आसरो तुजे विणे म्हाका ह्या संवसारांत कोणूच नाका दुसरो सोम्या जेजू तूं म्हजो बरो गवळी जावन आसय हर एक दीस म्हणले बरी हांव दुखेंत आसतना पिडेंत आसतना एकसूरपण भोगले वेळार कोणूच ना म्हण भोगले वेळार उणेपण आयिल्ले वेळार जेजू हांव तुजे मुखार येवन थोडोसो वेळ दिमी घालून बसून हात उबार मागणें केल्ले वेळार कितलो समाधान म्हाका भोगलो जेजू कितलें समाधान म्हज्या काळजांत म्हाका अनुभव केले हांवें आनी घरा वेता आसतना कितेंगी वजें उणें जाल्लें बरी हळू जाल्लें बरी जालें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमच म्हजो बरो गवळी म्हाका चलयताय जेजू जेजू तुमच म्हजो बरो गवळी जेजू तूं म्हाका जाय म्हजे लागीं उलय जेजू म्हजे लागीं उलय स्वादिक जेजू स्वादिक तूं जेजू आमचो अस्रो तू आमचो आसरो तुजे विणे तुझे विणे म्हाका म्हाका कोणूच नाका दुसरो कोणूच नाका दुसरो सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुंच म्हजो बरो गवळी तूच म्हजो बरो गवळी तुंच आमचे जिणयेचो शेवट तूच आमच्या जिणेचो शेवट म्हजे लागीं उलय जेजू म्हजे लागीं उलय जेजू म्हजे लागीं उलय जेजू म्हजे लागीं उलय म्हज्या जेजू काळजांत उलय जेजू म्हज्या काळजांत तूं ये जेजू म्हज्या काळजांत उलय म्हज्या काळजांत तूं ये सांगता गव्या स्वादिक जेजू तूं म्हजो अस्रो तुजे वेण म्हाका ना कोण दुसरो सोम्या सोम्या तूंच म्हजो बरो गवळी स्वादिक जेजू स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सांगता गव्या स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं म्हजो गवळी स्वादिक जेजू म्हाका राग जेजू हर एक दीस आमचो म्हणले बरी. आसरो तुजे कुरपेन म्हाका तो बोर जेजू तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमच्या जिणेचो एक तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमच्या जिणेचो एक तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उरते सागोर आराधन तुका जेजू आराधन म्हज्या चरवंतरा म्हज्या मोगाळा जेजू तुका आराधन येसूर नरा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगा जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करतय जेजू आराधन हर एक दीस म्हणले बरं म्हाका राखताय जेजू तूं दयाळ जावन आसय जेजू दयाळा
जेजू आराधना तुका हे म्हज्या सरवंदरा तुका आराधन सागो तू आमचो कृपेचो सागर जावन आसाय काकुळदार सोमी तू जावन आसाय म्हजेर काकुळता खंय सोमिया तुमकां कोणाक म्हणी मोगाचें न्हू मुखार येवन मागणें करूंक पवित्र आत्मो प्रेरण दिता म्हणशें बगल्यार सोका सुटून मुखार येत तुमकां थंयंत दिंबी घाल मागणें करीचे म्हणशें बगल्यार थंयंत दिंबी घालयात कोणाक म्हणी तुमकां मुखार येवन मागणें करीचे म्हणशें बगता वा मोदें दिंबी घालीचें म्हणशें बगता येया बसूंक जायना जाल्यार उबें रावा नदर मात्र मनशाचेर घालनाकात जेजूचेर मात्र घाला सर्व सकत वळची हांगातून मात्र ऑल पावरफुल ऑल मायटी सकत हांगा आसा आमी मनशांक केवल व्यक्ती मात्र सकत हांगासर आसा ताणें एक पडीन तुजेर आनी म्हजेर नदर घाल्यार मगाचें न्हू आमची जिणी बदलता ताणें नदर घाल्ल्या वेळार कितें पुराय घडलें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचून वयता जेजून जक्केयसाचेर नदर घाली ताजी कंप्लीट जिणी बदलली लेवी मातेवाचेर नदर घाली आनी म्हळें म्हजो पटलाव कर मनशाचो पटलाव करनाका दुडवाचो पटलाव करनाका अधिकाराचो पटलाव करनाका म्हजो पटलाव कर आनी ताणें क्वेश्चन फाटीं विचारुना तर्क करुना तुजो पटलाव केला कितें मेळटा म्हाका म्हाका पयशे मेळटा गी अधिकार मेळटा गी म्हाका इन्शुरन्स मेळटा गी नथींग उठलो हर एकी सोडलें फाटीं गेलो पेद्रूक ताणें पळयलें ताचेर नदर घाली आनी म्हळें पेद्रू तुका देवान रचलो ह्या कारणा पासून न्ही जस्ट ट्रेनिंग मात्र तुका हांगासर आनी मुखार तुवें मास्टली पाकसो न्ही मनशाक जेजू पासून तुवें हाडिचें देवा पासून हाडिचें ये म्हज्या फाटल्यान ताणें विचारुना सोम्या तुजें घर खंय तो कितलो जागो आसा कितली आस्त आसा वॉट इज माय सिक्युरिटी वॉट इज माय फ्युचर नो क्वेश्चन्स ताची नदर परिवर्तन हाडलें आज तोच जेजू तुजेर नदर घालूंक आशेता तुजी नदर कोणाचेर आसा मनशाच्या नदर पडल्यार तूं सोलवताय तुजी नदर जेजूचेर घाल मोगाच्या भावांनी भयणी आतां म्हणया जेजू तूं मोगाळा तूं दयाळा कुरपेचो सागोर तूं म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो तुवें हांगासर येता आसतना दूख हाडला जावंक पुरो बेजाराय हाडला जावंक पुरो खंत हाडला जावंक पुरो कलमडी मायेच्या पून शेतांत येवन कितें म्हण एक मागणें करया काळजाचे अत्रेग हाडला जावंक पुरो जेजूक तो पळया ताका समर्पण दिया तुमी हांगातून घरा फाटीं वेता आसतना तुमकां हर एकलें की समाधानाचें हातेर करूंक जेजू आशेता जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कुरपे सागोरा हे म्हज्या सरवंदरा म्हजेर आतां नदर घाल जक्केयसाचेर नदर घाल्ली भारतीय मायेचेर घाल्ली नदर लेवीचेर घाल्ली नदर पेद्रूचेर घाल्ली नदर पिडेस्तांचेर घाल्ली नदर देवसार लागून कश्ट नासलेल्या त्या व्यक्तींचेर घाल्ली नदर म्हजेरी घाल जेजू म्हजें जिणी परिवर्तन करूंक तुजे तन मात्र साथ आसा जेजूचे लागीं एक उतार सांगूंक हांव आशेता म्हज्या कुटुंबान समाधान ना कितें गे आमच्या घोव बायल्या मदें समाधान ना एकामेका समजूणय ना आमच्या मदें मस्तू राग आमकां मस्तू जिद्द हागे म्हणचे भितर आसा जेजू कोणा कडेन सांगचें आमचे कुटुंबाचे कश्ट तूं ना जाल्यार म्हाका कोण आसा जेजू जेजू मोगाळा जेजू दयाळा तुजे लागीं म्हजें काळीज उगण थोडोसो वेळ हांव दिंबी घालून उबें रावन बसून तुजे लागीं उलोवंक आशेता उलया जेजू लागीं जेजू मोगाळा
जेजू दयाळ जेसू मोगाळा तुका एकल्याक आराधन जेजू आराधन तुका जेजू दयाळा तुका मात्र म्हजें आराधन जेसू दयाळा तुका आराधन जेजू आराधन तुका जेजू तुझे दोन कृपा वळटा ती कृपा म्हजेर आयले वेळार तुजी जिणी बदलता जेजू म्हजेर हांवें कसं मागचें तुजी कृपा म्हाका जाय युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी युअर ग्रेस इज सफिशियंट येसुडवो दरा आराधन तुका जेजू कत्तो पळया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका उरते सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवंदरा येसुडवो दरा आराधन तुका आमी सगळें जेजू मुखार आसा मगचे न्हू तुमकां कशें मागणें करीचें म्हणशें बगता उबें रावन मागणें करीचें म्हणशें बगता गे उबें रावन मागा दिंबी घालन जेजू कुत्तो पळोवन मागणें करीचें म्हणशें बगता गे दिंबी घाल मागा हात उबार ताज्या लागीं हर एक समर्पण दिजें म्हणशें बगता गे मोगाच्या बाबा रे बाय मागा मागा तुमी कशें आसात म्हणलें गरजेचें न्ही तुमी कशें आसला रे तुमची प्राय कितली जाल्या रे तुमचें जिणी कशी आसल्या रे मोगाचें न्हू एक उडास दवरा तुमी मनशाच्या दृश्टेंत कोणी जावंक पुरो एक लिमिटेड पर्सन जावंक पुरो एक युजलेस जावंक पुरो उपकाराक पडनातले व्यक्ती जावंक पुरो एक उडास दवरा देवाच्या दृश्टेन तुमी हर एकली मोलादीक यू आर प्रेशस इन हिज सायट ಕನ್ನಡದ ಸನ್ಯಾಸ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣವಾದರೂ ಮುದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಮೂಲ್ಯರು तुम्ही हर एकली ताच्या दृश्टेन मोलादीक तुका प्रायज जाला म्हणून तुज्या घरान तुका मोल नांगी तुजे कडेन उलयतलें कोणूच नाहंत गी सगळें तुजी उतरां तिरस्कार करतलें गी तुका तुज्या घरा कुटुंबांत गौरव नांगी मोगाच्या भावानी भयणी भिये नाका आज जेजू आसा तुजो मोग करचो जेजू आसा भिये नाका ताजे रत्न जर घाल ताजे कडेन इल्लोसो वेळ उलोवंक प्रयत्न कर कितलेगी फावटी कितलेगी जण लागीं वचून तूं उलयलें तुका समाधान मेळूना नेंगी कित्याक म्हळ्यार मनशाचीं उतरां आमकां समाधान दिनात मनीस कितें आदाय मेळटा म्हूण पळयता जेजू तुजो संतोश आशेता तुजें तें बरेंपण दिवंक आशेता मनीस सुखी सोदता देव कशें बोगसणें दिवचें म्हूण चिंता मनीस सुखी सोदता देव कशें तुजी सुखी बोगसूंचें म्हूण चिंता ताका एक दाखलो जावन आसा व्यभिचारान शिरकून पडल्या त्या व्यक्तीक जेजू मुखार रावयल्ल्या वेळार खंयची शिक्षा दिवची म्हूण विचारल्या वेळार ते पुरा शिक्षा दिवंक सुखी सोदून काडन कशें ताजेर अपराध मांडचो म्हूण राखताले आनी जेजू ह्या दुवेक म्हज्या कशें बचावी दिवची बोगसण दिवची म्हूण चिंततालो मगचे न्हू आमी कितले पटी हेरांचेर अपराध मांडल्यात कितल्यांक जाणांक आमी सकला घालून आमी उलयलां आज जेजू बरी आमी जावया गी जेजू तुजो मोग करता आमी एकामेका मोग करीचे येया तुज्या काळजांत आसलें हर एक दूख समर्पण दी आज तुवें हांगासर येवन कितें परा मागणें करीचें म्हूण तूं आशेलय हर एक समर्पण दी उलय जेजू लागीं जेजू तुजे काळजाचे आत्रेक समजून घेता
जेजू कडेन उलया. ಆ ಜೇಜುಕ್ ಪೊಳು ನಮಿಸ ಜೇಜು ಮಕ್ಕ ಕತ್ತೆಕ್ ಆಶೆ ಆಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ तुजे तें जियोंक हांव आशेता. ह्या गायना गिता मरिफात आमकांच आमी समर्पण दिवया. उलया, काळीज उगण ताजे लागीं उलोवंक प्रयत्न करा. तुमी उलयल्ल्या वेळार तो तुजे लागीं उलोवंक आशेता. तुज्या काळजान तो उलोवंक आशेता. ती उतरां बुजवणेचीं, समाधान दिवचीं, धैर्यान भरचीं, धैर्यान भरचीं. आदल्या पटी हांव हांगा रितीरेक आयिल्ल्या वेळार एकली रेस्पेराक आयिल्लीं. इल्लोसो वेळ बसया म्हूण बसलीं खंय. बसून जाल्ले मागीर आनीक इल्ले वेळ बसया म्हणचें बगलें खंय. आराधना वेळार बसून मागणें करता ती म्हणली, फादर हांव मस्त वर्सांतून मस्त दुखेंत आसलो, मस्त बेजारांत आसलो, म्हाका कितें करचें म्हूण कळुना. त्या दीस आराधना वेळार हांव पयले पटी दोळ्यान दुखां घाल मागणें केलें जेजू लागीं, जेजू म्हाका समाधान जाय. इतले दीस हांव मागणें करतलो म्हज्या बिजनेसान म्हाका सक्सेस जायचें, हांवें व्हडलो बिजनेसमॅन जायचें, म्हाका मस्त पयशे जाय, म्हाका बिजनेसान फेल जावंकूच नाका म्हूण चिंतलो. त्या दीस ल्हान भुरगे बरें रडलो फादर इगर्जेंत बसून जेजू मुखार. म्हाका कंप्लीट समाधान मेळ्ळें. आनी मुखार हांव खंयचेय कारणाक की म्हाका बिजनेसान सक्सेस जाय म्हूण मागणें करना. जेजू म्हाका समाधान जाय म्हणून तूं मागणें करता फादर म्हणालो. मोगाचें न्हू, आज तुमचें तें दूख आसूंक पुरो, बेजाराय आसूंक पुरो, खंत आसूंक पुरो, उणेपण आसूंक पुरो, हर एक ताच्या पांयांत हाडा समर्पण दिया, समर्पण दिया. ನಿಮಗ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಸಂಗತ ಗವ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ಯೇಸುವೆ. मुझे डोळ्यांक एकच आशा आसा सम्या, तुझे महिमा, तुझी कृपा अनुभव करचे. म्हज्या कानाक एकच आशा आसा सम्या, तुझी उतरां आयकाचे, त्या उतरां मरिफत म्हाका भलायकी मेळाचे. नवें जिवीत हांवें आपणाचें म्हणली आशा आसा जेजू, नवें जिवीत आपणाचें म्हणली आशा आसा. तुजेतून हांव हांगातून घरा वेता आसतना तुजेतून भलायकी जोडूंक हांव आशेता, समाधान जोडूंक हांव आशेता जेजू. एकच एक आशा म्हाका म्हज्या दोळ्यांक तुका पळयचे, तुझी महिमा पळयचे, आशीर्वाद बरी जिणी जियेचे. ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ, ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸೋ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸು ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸು ಆಸೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया दोन्ही आमचे हात वयर उबारया मगच्यान आज तुमचे मध्ये पिडेस जावन तुमी हांगा आयल्यात की सबार तेसावा इंटेन्शनां तुमी घेवन आयल्यात की हर एक जेजूक समर्पण दिवया तुमच्या भुरग्यांक ह्या फाटी एग्जाम आसा शिकनात भुरगीं म्हूण तुमच्या मोतीन आसा की समर्पण दिया त्या भुरग्यांक जेजूक आमी कितें बरो समर्पण दिता तो हर एक आशिर्वादान भरता ह्या दिसांनी एग्जामांक तयार करनासले हर एका भुरग्यांक समर्पण दिवया ह्या म्हयन्यांत ह्या हप्त्यांत नवें बिझनेस तुमी आरंभ करनासात की नवें काम तुमी आरंभ करनासात की खंयचें नवें योजन तुमकां आसा की तुमच्या भुरग्यांक तुमी काजार जावंक बरी सैरीक तुमी सोदून आसात की समर्पण दिया हर एकी जेजू कडेन समर्पण दिवन मागलें हर एक जेजू आशिर्वादान भरता तुमकां मतीन मस्तू सवाल आसात टेन्शन आसा मुखार कशें वयचें म्हूण कळना मस्तू रीण आसा कोर्टांत केसी आसात कशें आमकां सुटका मेळटा म्हूण कळना म्हूण मतीन आसा की हर एकी समर्पण दिया तुमच्या मतीन सादारण इम्पॉसिबल म्हूण आसा की जेजू म्हणटा आय एम पॉसिबल nothing is impossible to me everything is possible who believes in the name of the Lord सोम्ये ते पात्येनी दवरले हर एक साद आसा मोगाचे न्हू दोनी हात आमच्या वयर उबारया दोळे धांकया कितें बरो तुमच्या मोतीन आसा हर एक समर्पण दिया हर एक पिडा समर्पण दिया हर एक अस्खतकाय समर्पण दिया हर एक टेन्शन समर्पण दिया हर एक तुमच्या सवालां समर्पण दिया हर एका तुमच्या सवालाक आन्सर ओन्ली जीसस समर्पण दिया जेजूक आमी समर्पण दिवन मागया स्तुती करता आसतना मोगाचे न्हू आमी तुमचे बसून विशेष मागणे करता भिये नाकात मोगाचे न्हू धैर्य घेया जेजू आसा तुमी जेजू मुखार दिमी गेला तुमी जेजू मुखार उबे रावलात सखत हांगासर वळटा तुमच्या हर एकल्यांचेरी आनी तुमकां भलायकी सुटका समाधान दिवंक जेजू हजर आसा भिये नाकात धैर्य घेया मोगाचे न्हू स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टॉप वरींग स्टॉप वरींग जेजू आसा मोगाचे न्हू भिये नाकात स्तुती करया हालेलुया 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 मागणे करतले हर एक साद आसा स्तुती केल्ले वेळार जैत आमचे मेळटा मागया जेजूच्या पवित्र नावाच्या बळान हर एक सादा सादाच्या नावान मागया सोम्याच्या नावान हालेलुया 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 जेजू हांगासर आसले हर एक भुरग्यांक सखत देवचे बरे जावं दे कृपा मेळच्या बरे जावं दे आज हांगासर मागणे करसले हर एक भुरग्यांचे तुजे आशीर्वाद मेळो दे तांच्या भुरग्यांक जणवायचे देणे जाय कृपेचे बेसाव जाय कोणापर्यंत हर एक कार्य आराम करूंक सखत जाय कृपा जाय या भुरग्यांचे तुजे आशीर्वाद देवन heal them touch them for your glory Lord हर एकले आशीर्वाद देवे जेजू हर एकले आशीर्वाद touch them Lord heal them for your glory hallelujah 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 मगचनो जेजू आसा भिये नाकात जेजू आसा आज जेजू हर एकल्यांकी विशेष आशीर्वाद दिवंक आशेता तुमच्या दोळ्याचें दुकान जेजू पुसून काडूंक आशेता
तुमचे थंय दैर बरोवंक जेजू आशेता. येद्या व्हडा सक्रामेंता तूं आमच्या मदें हजर आसाय. उंड्या रुपार न्ही बगार तूंच आमच्या मदें हजर आसाय. जेजू आज ही सक्कळ तुजीं भुरगीं आज दोळ्यान दुखां घाल म्हणलें बरी. हात उबार कर, दिंबी घाल, कितले कश्ट जाल्यार दूख पुरा सोसून घेवन तुजे लागीं मागणें करना. जेजू ह्या हर एका भुरग्याचें मागणें तूं आयक. तांणी घरा वेता आसतना तांच्या मुखां म्हळ्यार तो परजळ आसूं दी. तांणी मागलें तांकां मेळून दी जेजू. जेजू ह्या भुरग्यांक तूं निराश जावन घरा धाडनाका. हर एकल्यांक एक ना एक बेसांव दिवन धाड जेजू. तुज्या पासून ताणें सकाळीं 9 वरांतून आतां लागीं लागीं 11:45 म्हणसर वेळ करशिला. मिसाच्या बलिदानांत ती वेळ करशितात. उंड्या रुपार तुका सेवून तांणी घरा वेता आसतना जेजू तांचे लागीं उलय, तांचे सांगात राव. येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्ता नमन करूया. होविल्याच्या रूपाबोधा नव्योरीती आधार्या सर्वोंती अस्कुत्वीस बाबाटाची बार्थिया ससे तशीस पुता उल्लास आणि स्तुतीचा पोतवी महिमा सस्ना सस्ना एकास्ताया हसीता तुका तुका चास्पिता समासमी नावता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा वेची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलय. तुजे सर्वणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रस करताय ससनाच्या ससना. आमेन. ह्या आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्यांक तुमी ह्या म्हयन्यांत ह्या हप्त्यांत हाती घेवचे हर एका कामाचेर तुमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुमकां बरी भलायकी समाधान शांती मेळचे आशिर्वाद भक्तीपणी स्विकार करया. तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळटा संतोष बोरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मोरण जीवन पोन आम्ही समारंभा सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही बागेता. सौम्या जेसू क्रिस्ता सोडवो दारा उपकारांक सर्व तुझ्या अर्गां दिता. रक्तान तुझ्या आमकां नीत केला
सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेल्या संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मोरण जीवन पोण मी समारंभा सर्गी जेवणान तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोया सुकोण गेल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां राखण विघ्ना अणवारांतली आमकां निवा सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेल्या संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मोरण जीवन कोण आमी समारंभा सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसून आज आमी थोडोसो वेळ नियाळ केले मोगाचेनो कोणाक मेसूंचे बरी आमी जियेचे आनी सांब पावल आमकां सांगता मनशाक मेसूंचे बरी न्ही देवाक मेसूंचे बरी जियेचे आज आमी लुर्द मायेचें फेस्त आमी आचरण करनासतां वा संभ्रम चलोवन आसां तिच्या विनवणे वरवीं आमी विशेष देणी आमच्या जिवितांत आमी मागून घेतला घरा सांगाता मेळ्ळां तेर्स करता आसतना साबार तेसांवां दवरून आमी मागलें आसा मायेच्या पून शेताक गेल्ले वेळार पून तळाक आमी गेल्ले वेळार मस्तू तेसांवां दवरून आमी मागलें मायेन आमकां हात सोडूना जेजू लागीं विनंती केली आमकां जाय आसली कृपा तिणें फावो केली आज आमी मागया आमचे सक्कडांचें कुटुंब मायेक समर्पण दिवन सांगया माये केवल आमच्या कुटुंबांत आमी आसल्यार मात्र पावना माय आमकां भोव गरजेची आनी तूं जावन आसाय सर्गींची आवय आमची हर एक दीस म्हणले बरी हात जन चलय जेजू लागीं मस्तुपटी आमकां मागणें करतना आळसाय म्हणशें भोगता कित्याक मागणें करचें म्हणशें भोगता माये तूं आमच्या सांगाता राव आमकां मागणें करूंक शिकय मायेक आमच्या घरा वेता आसतना आपोवन व्हरया तिकाय सांगया माये येता आसतना जेजू की आपोवन हाड काना गांवांत गेल्ले वेळार जेजूय सांगता गेल्लो आनी थंयसर जेजू की आपोवणें आसलें आनी कितें असर्यां घडलीं आमकां हर एकलेंगे कळीत आसा आमचें उणेपणाचें जिवीत समर्पण दिवया बरें दिवंक जेजू लागीं आतां आमी मागया कितलेक फावटी आमकां केल्ल्या सर बरेपणाक आमी उपकार बावूड नासतना केवल आमचें समस्येत सांगलें आसा त्या देखून आमी बोगसाणें मागया एकामेकाक बरें करून आमकां आपोवणें दिल्लें आसा आमी बरें करनासतना जियेल्या आमची पातकां उणेपण वळखून घेवया एकामेकांतय आनी देवातय बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पस घेवन सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्कांच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakut Krista kakut Sumia kakut
सर्वेस्परा गणित काकुलतीच्या बापा, आमचे असत कायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पदकां कथाविणे गरबी संभवलेले तुज्या पुताचे मायेचे विनोणे कळवळेन मानून घे आनी आमकां सर पिडे शिडेंतले राखून कुडी आत्मेची भलायकेनी शाश्वत शांत दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्यांक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बगेवंत चलतना तुका आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सावळ केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें कित्याक? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले श्रीयेंता रुखाची फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक खेलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोऱ्यान म्हाका बसयलें आनी हांवें तें खेलें. तावळ सर्वेस्परा देवान सोऱ्याक म्हणलें, तुवें अशें खेलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदीं तूं शिराप पडलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरयतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदीं तुजी संतत आनी तिजे संतती मदीं दुश्मनकाय हांव घालतलो आनी तिजी संतत तुजे मस्काक सेलतली आनी तूं तिचे खोटेक मरतलोय. स्त्रियेन ताणें म्हणलें, तुज्या गर्भेसपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्याक पस्तूत जातले, पूण तुज्या दादल्याक तूं आत्रेकतले आनी तो तुजे अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हणलें, तुजे स्त्रियेचे उतार आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें देखून तुका लागून मोयजेक शिराप पडोवंक. सगळ्या तुज्या जिवितान कस्ता वमटीन भूंय तुजें पोट तूं मरतलोय. तिची भूंय तुका खांटे खुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतली जडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडिल्लो देखून धरणीक तूं फाटीं वससर कापाळाचो घाव व्हरून तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतेला सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक ताची मस्काकी करून नेसयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हणलें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळांकी त्यो हात घालीत आनी ते खावन ससनाक जियेत. तशें घडूंक नजो. देखून सर्वेस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर गेलो आनी धरणींतलो ताका रचलो. तिस्त धन वचपूंक ताका धडलो. मनशाक देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सारकी कोणी वचनाशे एदेनाच्या बागेचे उदेंतीक आनी सर कुशीन गुंवता तसली जलच्या उज्याची तलवार दवरली. देवाचे उतार हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा संततीच्या संतते तोंस आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तोंस आमचो आसरो. पर्व दोंगर अस्तित्वान येवचे आधी पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचच्या आधी सासनाक पर्या तोंस
आमचो देव सर्वेस्परा संततीच्या संततीक तूंच आमचो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातये पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुजे दिश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तूंच आमचो आसरो तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी व्होन व्हरताय ताची जिणेक सोपान कशी सकाळींच्या आदेसाक जीव सातेल्या तना बरी दीस उदेतना तें जीव सावन फुलता दीस बुडतना तें बावोन सुकता सर्वेस्परा संततीच्या संतते तोच आमचो आसरो सर्वेस्परा संततीच्या संतते तोच आमचो आसरो समेस्त में उभी रहिया आणि मिसासो उद्गारा में गायन करिया उंड्यावरवीं मात्र मनीस जियेना बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा प्रमाणे जियेता सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हड एक लोका जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांयच ना जालें तेदवा आपल्या सिसांक सरशिंग आपोवन जेजून तांच्या लागीं म्हळें ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात फाटल्या 3 दिसांत हांव म्हज्या सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांच्या लागीं कांय ना आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वाटेर वेतना तीं तंग जातीत तांचे मदलीं थोडीं पयसतावन आयल्यांत ताका शिसांनी जाप दिली हांगा ह्या एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दोदोशी करूंक कोणाक साथ जायत तुमच्या लागीं कितले उंडे आसात विचारी जेजू 7 म्हणून ताणें जाप दिली तितल्यार लोकांक धरणीर बसोंक ताणें फरमायलें उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले शिसांनी ते लोकांक वाडले थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो तांचेर ताणें आशिर्वाद घाले उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें तीं सगळीं जेवलीं आनी दोदोशी जालीं खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं जेवल्लो लोक चड उणें 4000 जायत उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता माचवार सोडून दालमानुता गांवाक पयन करून गेलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता
वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक आमकां उर्बेस्त कर, तुजी कुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. फुलो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर्त मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उडास काडून आमी हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी फायद्याचो. आयच्या ह्या परबेच्या दिसा अवंकार मरयेक आमी नमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळपार तुजी तोर महिमा वाकणटात. ताचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaran so सर्वेस portu. सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा. ओन सगळी तुकाचे, ओन सगळी तुकाचे. सर्वेस पोआचे नावी येता ताकाचे. ओन सगळी तुकाचे, ओन सगळी तुकाचे. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, फातकांचें बोगसणें मेळच्याक, तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. सोम्याची आमी हो उंडो कथा आणि हे कालसींतले पियेता तितले बोटी तूं वैभावान येस आमी तुझे मरण परगटा. पापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरे देवाचे माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन झुजे, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची दुबाकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तुमचे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. जीविताच्या वोंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामुसो ओड आथा. जीविताच्या वोंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामुसो ओड आथा. पुंडो तो सर्गेसो सस्तेक जिवितासो तुका सो कोण सेवता मोरान पर्यंत चिकता. तर ए सोम्या तुये काळजान मोच्याची तर जेसू सोम्या तुये काळजान मोच्याची. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामुसो ओड आथा. जीविताच्या वोंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामुसो ओड आथा. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, भगवंता ओंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच ओंकार मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सर्वणांची भक्तीपण साकरीक करूं आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुम्ही वो वेळ जेजूक दिल्ल्या खातीर 100 वांट्यांनी तुमकां तो पाटेन दिता. शांती, समाधान आनी बरी भलायकी. मोगाच्यानो हर एक सोनवारा दीस 9 तावन 12:30 पावणे 1 वर म्हणसर हांगासर रेतीर आसा हर एक सोनवारा दीस. देखून तुमी दया करून येया. सर तुमचे कंती दुखी कश्ट संकश्ट जेजूक समर्पून दिया. आनी पाद्राबान आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे जेजू आमकां निरंतर आपयता. येया तुमी समेस्त कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां समाधान दिता. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे तावन शिका,
कित्याक हांव खालत्या आनी बोळ्या काळज असो आनी तुमकां विशव मेळटलो. देखून हर एका शेनवारा तुमी येया. तुमकां देव बरें करूं. आयिल्ल्याक सांगातास हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर पियूस डिसोजा शिवमोगातावन ते आयल्यात आनी येतात हांगासर आमकां कुमोग करूंक. आज ते आयल्यात तांकां आनी बरें करून आयची रेतीर तांणी सोलोवन व्हेल्या. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा ह्या रेतीरेक थोड्यांनी कुमोग दिला. तांचें नांव आपयता आसतना तांणी मुखार येवचें आनी वात मानाची वात घेवची. ही मानाची वात आमच्या पाद्राबातावन तांणी घेवची. रॉबर्ट डिसोजा शंकरपुरा, स्टेला फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टाम, हिल्डा सल्डाना रुजारवाडो, ब्रायन लिथविक उडपी, प्रेसिल्ला आनी विन्सेंट डिसोजा मूडुबेळे, तशेंच बेबी ओलिविया पिकाडो ऑस्ट्रेलिया. मोगाचो न्हू. आतां आमी वेलंकणी मायेचें नोवेन करता. ह्या नोवेनाच्या वेळार आज लूज सायबिणीचें फेस्त देखून पिडेस्तांचो दीस देखून ह्या नोवेनाच्या वेळार पाद्राबू पिडेस्तां खातीर एक विशेश मागणें करतलो. देखून आमी आतां नोवेन सुरू करया. तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये बो नितळी आवकारी बो भगवंत त्रिनादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावचे वेळी तुका बुगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. तुज्या मोगाच्या उर्बेन तोच आनंद परतून तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अतिरिक्ता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं मागतां. ते सावा ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, मायग्रेन पिडा गूण जावंक, इंजिनियरींग सीट मेळोवंक, कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, इंटरव्यू पास जावंक, बरें काम मेळोवंक, MBBS सीट मेळोवंक, विजा मेळोवंक, आमाल पियोवणें संपूर्ण सोडोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, धैर्य मेळोवंक आनी बें पयस वचोंक, गॅस्ट्रीक पिडा एसिडिटी गूण जावंक, SLCन बरें मार्क्स हाडूंक, बरें काम बरो पाग आसलें काम फावो जावंक, काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, पांय दूख आंग दूख गूण जावंक, इन्फेक्शन गूण जावंक, संतोश शांती समाधान मेळोवंक,
MBA सीट मेळोवंक चिंतिल्लें काम फावो जावंक गल्फाचें ड्रायव्हिंग टेस्टान पास जावंक एलर्जी गूण जावंक गर्भांचें येवजन सुफळ जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक टेन्शन पयस वचोंक PCOS पिडा गूण जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पाती आनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना तुज्या कतवें काळजांत पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतया ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां ज्या मोगाळ काळजांत तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गानी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे ती पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टूंच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सूख कसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां पाद्राबू पिडेस्तांक आसतेर विशेश मागणें करतले तरी पिडेस्तावन आयल्यात जाल्यार दयेकन उबे रावा तुमचे पासून विशेष मागणें आज लुर्द मायेच्या ह्या फेस्ता दिसा आमी मागणें करतले आमच्या दोळ्या आमी तांकां आमच्या कुडींत आसली हर एक पिडा आमी समर्पण दिवया हे मागणें विशेष तरान भलायकी दिवची मागणें आमच्या कुटुंबांत कोणी तरी पिडेस्त आसा जाल्यार आमची सैरी जावंक पुरो आमच्या वळखीचीं कुटुंबाची सांदी कोणी आसल्यार तांकांय आमी मोती काडया हर एकल्यांकी भलायकी मेळची बरी मरी माय आमकां हर एकल्या पासून विनंती करून दी लुर्द माय आमा समेस्तां पासून विनंती करून दी आज आमकां भलायकी मेळोवन दी म्हण आमी मागया जेजू ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांकी लुर्द मायेच्या विनवण्या वरवीं आमकां भलायकी दिवन दी मौनपणी आमची हर एक पिडा जावंक पुरो सायकोलॉजिकल इमोशनल सिकनेस हर एक आमी समर्पण दिवया आनी मौनपणी जेजू करपून मागया माये तुजे थंय आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजू लागीं तूं आपोवन व्हरतय आनी जाय आसली कृपा फावो करताय हांगासर म्हजे भाव आनी भयणी आज कुडीच्या पिड्यांत कश्टान आसात तांकां जाय आसली भलायकी तूं जेजू लागीं मागून दी
खाना गांवांत तूं उणें पोवन तुवें देखलें माये थंयसर तें उणें पोवन तुवें भरून दिलें. आज हांगासर आसले आमच्या भाव भयणी थंय पिडा म्हणलें तें उणेंपण आसा, भलायकी ना म्हणलें तें उणेंपण आसा. पिडा काणगाल तें उणेंपण भरून दी. भलायकेचें देणें तांकां आज तांणी अनुभव करचे बरी कर. अपोस्तला मोदें तुवें बसून मागणें केलें आनी मागणें करूंक शिकयलें. तशेंच आज हीं भुरगीं तुजे विनवणे वरवीं जेजू लागीं आपली पिडा समर्पण दिता आसतना भलायकेचें देणें तूं ह्या भुरग्यांक बोर म्हण हांव मागतां. तशेंच एक हात आमच्या माथ्यार दवरया. माथ्यातून पांया तळा पर्यंत जेजूची सकत आमकां देवून येवं दी, बरी भलायकी आमकां मेळूं दी. जेजूचें नांव आपयतलें हर एकलें की भलायकी मेळटा. जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक सुटका सरवून मेळटा. आज माथ्यातून पांया तळा पर्यंत आमच्या त्या असली हर एक अस्कतकाई पिडा जेजू काण घालून दी म्हण आमी मौनपणी मागया. हर एक आसली कुडींत आसली पिडा मती काडा. जावंक पुरो भुरग्यांक जाणवायना, शिकले मतींत उरना, मेमरी पावर ना, एग्जामाक गेल्ल्या वेळा मायंड ब्लँक जाता, शिकूंक कॉन्सन्ट्रेशन ना. आमच्या कुटुंबांत सभा रितीच्या वायट संवयांक वळख जाल्ली आसा ती एका रितीची पिडाच. असमाधान एका रितीची पिडा आमकां ह्या दिसांनी हर एक समर्पण दिवया आनी मागया. जेजू दयाळा, जेजू मोगळा, आमकां मायेच्या विनवण्या वरवीं भलायकी दी. जेजू मोगळा, आराधन तुका. जेजू दयाळा, आराधन तुका. उर्पे सागोरा, आराधन तुका. येसूर ओंकारा, आराधन तुका. आतां विशेष मागणें जाल्ल्या मागीर आतां विशेष आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया. प्रार्थया. काकुळदारा सोम्या, बवर्ताच्या बुजवणदारा, तुजे मीत मेहनतलेले दयाळाय लागीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची, जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मायेची, ताची तूं बिरमत पाव हे सोम्या. आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळो. तुजे इगर्जेंत ते तुका अर्गां दिवन दीत, जो जियेताय आनी रास करताय. देव सस्नांच्या सस्नांक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. नमो 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 ए मोरिये. 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 नमो 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 ए
मोरये नमो 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 मोरये देवाचे माये नमो 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 कृपेन भरलेले नमो नमो देवाचे माये नमो 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 कृपेन भरलेले नमो नमो स्त्रियां भीतर माये तू सदैव स्त्रियां भीतर सदैव तू सदैव नमो 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 माये नमो 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 मोरये नमो 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 मोरये नमो 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 मोरये मोरये आमचे आये नमो 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 आमचे शेकाये नमो नमो मोरये आमचे आये नमो 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 आमचे मोगल पुता सोबे अंकार मरिये आशीर्वाद दिवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्यात विनाधिकर या शुक्रा अमावस्यात विनाधिकर लूस माये अमावस्यात विनाधिकर भगवान कुर्साचे कृपेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.